स्पीकर सर, स्विमिंगाचेर उलयता आसतना म्हाका एक मिनिस्टरा कडेन मागपाक जाय की आज स्विमिंगाक कोचीस ना. अनफॉर्च्युनेटली लोक कोचीस जावपा खातीर व्हडले कोण वचना. कोचीस कितें करतात, एक सादे 1 म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो कोर्स करतात आनी येतात. एक्चुअली NIS पतियालाचो फूल फ्लॅज कोर्स केल्लो कोच आज मेळपाक डिफिकल्ट आनी जे आसात ते 1 लाख 1.5 लाख असो पगार मागतात. म्हाका याद जाता की खेलो इंडिया सेंटर जेन्ना हांगा ओपन केल्लें तेन्ना कोच मेळना आशिल्ले. आमी एफर्ट केलो, दिल्लीक उलयले, खंय तामिळनाडूक उलयले, केरळाक उलयले आनी अशें करून मागीर एक कोच मेळ्ळो. आतां ऑलरेडी हांवें दोन आमच्या फेडरेशनान 2 कोचिसाचे बायोडेटा धाडून दिल्या, वीच आय हॅव सबमिटेड टू मिनिस्टर आनी डायरेक्टर दोगांकी दिल्ले आसा. म्हाका दिसता तांणी जर मातसो इंट्रस्ट घेतलो की नॅशनल गेम्स आसात, नॅशनल गेम्साक एक हें आशिल्लें की स्विमिंगाक आमकां मेडलां खूब मेळटालीं. आमी एखाद्या बार 18-20 मेडलां हाडल्या. फाटल्या नॅशनल गेम्सां सुद्दां आमकां मेळटालीं तेन्ना. ह्या खेपेकी मातशें एफर्ट करत जाल्यार म्हाका दिसता मेडल्स म्हणजे एफर्ट करपा जातलो आमच्या स्विमर्सांच्यांनी. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें मातशें लक्ष घालून एक खंयच्याय परिस्थितीत कोचिसाचें करचें. स्पीकर सर, पयर स्पेशल ऑलिंपिक्साक गेल्ले आनी थंय 19 मेडल्स तांणी हाडलीं आनी मागीर म्हाका बरें दिसलें की चीफ मिनिस्टरान आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तांकां फेलिसिटेट केलें आनी डिक्लेअर केलें कॅश अवॉर्ड्स 5 लाख आनी अवॉर्ड्स डिक्लेअर केले. पूण एक तांची एक म्हणजे गरज तांची, जेन्ना ती वतात म्हणजे हांव मिनिस्टरा कडेन मागता कितें स्कीम बीम कांय नासा ते कळो, दे यू शूड वर्क आवट समथींग. वता आसतना तांकां कितें पयशे जाय पडटा स्पीकर सर, कारण त्या टायमार तांकां कोणा कडल्यानय मागीर आधार ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. येतगीर मागीर आमी तांकां मेडलां दिलीं, सगळें बरें आसा आनी प्रायजीसय दिलीं, कॅश प्रायजीसय अनावन्स केली. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की अश्यो जर कितें केसीस आसत जाल्यार तांचे खातीर एक स्कीम कितें करची, सो दॅट वायल गोईंग देर दे कॅन गेट सम बेनिफीट. नाजाल्यार तांकां मागीर लोकां कडल्यान पयशे रेज करचे पडटा. मागीर आमचे मिनिस्टर ते सांगताले म्हाका की सुभाष फळदेसाय ताणें तांकां खूब हेल्प केलें. आनी एक गजाल पयर घडली ती म्हणजे स्पीकर सर, बॉडी बिल्डिंगाची टीम इंडिया सिलेक्ट करपाक साऊथ ईस्ट एशिया चॅम्पियनशीप वॉज इन मालदीव्स. ते टीम सिलेक्ट करपा खातीर गोंयांत तांचें हें जाल्लें बॉडी बिल्डिंगाचें कंपिटिशन आनी जवळ जवळ 500-600 लोक आयिल्ले. मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान दोगांनी तांकां 10 लाख रुपयाचे ग्रांट, स्पेशल ग्रांट सँक्शन केले आनी ताका लागून तो एकदम चॅम्पियनशीप बरी जाली, टीम इंडिया बरी सिलेक्ट जाली. 3-4 गोंयचे भुरगे सिलेक्ट जाले तातूंत आनी 4रांतल्या 3 जाणांनी मेडलां हाडलीं, ब्रॉन्झ मेडलां मेळ्ळीं. सो आय एम थँकफूल टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दॅट द चॅम्पियनशीप वूड बी कंडक्टेड इन मारगांव नावेली स्टेडियमाचेर आनी तातूंतल्यान 3 मेडलां आज आमकां इंडियेक तातूंतल्यान मेळ्ळीं. स्पीकर सर, आतां नॅशनल गेम्स आसात आनी नॅशनल गेम्साक म्हाका दिसता सरकाराचो एफर्ट आसा की मॅक्झिमम मेडल्स गोंयाक मेळची. पूण मॅक्झिमम मेडल्स जर मेळटलीं, एफर्ट खूब घालचे पडटा. एफर्ट घालना जाल्यार डिफिकल्ट. एफर्ट गव्हर्मेंटांनी घाले म्हूण जायना. सगळे एथलेटिक्स पळय आसा तातूंत सगळे एथलेट्सांनी एफर्ट घालपा जाय, प्लेयर्सांनी एफर्ट घालपा जाय, कोचिसांनी एफर्ट घालपा जाय. इट हॅज टू बी ए कलेक्टीव एफर्ट. कलेक्टीव एफर्ट जर जाले जाल्यारच तातूंतल्यान कितें आमकां बरी मेडलां मेळपाक शकतलें. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें मातशें पर्सनल लक्ष घालून ही जी कामां अशी करपाची आसा ती फास्ट करची. ताका लागून नॅशनल गेम्साक आमकां एक बरें रिस्पॉन्स मेळटलो. स्पीकर सर, थंयच्यान आर्ट एंड कल्चराचेर हांव एकच सांगता की जे रविंद्र भवन कितले 1 वर्स 1.5 वर्स जालें रविंद्र भवन प्रॅक्टिकली कमिटीच नाशिल्लें. मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो आनी सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर वॉज द चेअरमॅन. फर्स्ट टायम पयर मिनिस्टरान रविंद्र भवनाची कमिटी अप्रूव केल्या, तांणी चार्ज घेतलो आनी फर्स्ट थिंग दे डीड वॉज टू कॉल फॉर ए टेंडर ऑफ कॅन्टीन. कॅन्टिनाचें टेंडर तांणी पयर आपयलें. द कॅन्टिनीन आशिल्लें थंय आनी म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा की रविंद्र भवन हेज स्टार्टेड नाव इन फूल स्विंग आनी आतां एक्टिविटीज मोठ्या प्रमाणाचेर जाल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो. म्हाका खात्री आसा की हातूंतल्यान आर्ट एंड कल्चराक एक बरो हें मेळटलो आनी मडगांवाक खुबशे प्रोग्राम म्हणजे हांव आतां मडगांव हाकाय सांगलां, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागलां की इफीचे थोडी फिल्म्स ही स्क्रिनींग
हांगा मडगांवां करची म्हणून वर्सांनी पयलीं करताले. इनफॅक्ट हांव चीफ मिनिस्टर जातना इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इफी वॉज कंडक्टेड इन रवींद्र भवन. सो आतां सध्या जेन्ना पळय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता एक 30 तरी फिल्मां मडगांव रवींद्र भवनां आसतलीं. चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इन प्रिंसिपली एग्री आनी ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिलां टिमीक वचून पळय प्रोजेक्टर हें तें कितें जाय तें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता कितें गरज पडली जाल्यार ताणें आमकां तें ऑर्गनायज करपाक हेल्प करचें. थँक्यू स्पिकर. Honorable Member Rajesh Faldesa. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक स्पोर्ट्स मिनिस्टराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. कारण फाटल्या दिसांनी आमकां कुमारजुवा SSV स्कूल गव्हर्मेंट हाय स्कूल हांगा आमकां ग्रावंड नासलेलो. एक ल्हान जरी जागो जरी जालो जाल्यार भुरग्यांक मेन म्हणजे स्कुला फुडल्यान एक ग्रावंड हो सारको कंपल्सरी जाय. जावं आपले कितें तरी फिजिकली फीट दवरतलो जावं भुरग्यांक खेळटलो जाल्यार ग्रावंड म्हणजे सारको गरजेचो. म्हणून ल्हानसो ग्रावंड आमी मंत्र्याक सांगल्या उपरांत फटाफट येवन तेणी आमकां करून दिलो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आतां कशें हांवें मिनिस्टराक लेटरूय केल्लें आसा, म्हाजो नोटूय आसा. हांव आतां पयलीं उलयतां आमचे कुमारजुवा ग्रावंडाचो जो व्हडलो ग्रावंड आसा. मंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें की आमी तुमचो ग्रावंड जो असो ग्रावंड म्हाका दिसता आनी खंयच जावचो ना. इतलो व्हडलो आमचो जागो आसा ग्रावंडाचो आनी ग्रावंड आसा. पूण म्हाका मंत्र्यान सांगलेलें की आमी तुका रणजी खेळपाचो ग्रावंड करून दिता. आयज पर्यंत तेजें कांयच हें ना, पूण हेजी मातशी आमच्या मिनिस्टरान नोंद करून घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन आमकां तो जावचो आनी मातशें मागीर म्हाका सांगचें बाबा केन्ना सुरू करता आनी केन्ना पर्यंत कंप्लीट करता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव सांतिस्तेवचें उलयतां. सांतिस्तेव आमचो ग्रावंड बरो आसलेलो पण तेका खंय तरी अपग्रेडेशन करपाची गरज आसा. आयज तेजी परिस्थिती आमचे कडेन पळोवपाक जायना, काय लायटी थोड्यो पेटना अशी सद्याची परिस्थिती. स्पीकर सर, हांव परत येता आमचे दिवाडे हांवें मंत्र्याक परतूय पयलीं फाटल्या दिसांनी सांगलेलें आसा, म्हाजो नोटूय मारलेलो आसा. दिवाडे आयज आमी इलेक्शन जिखोवन जवळ जवळ 16 म्हयने जाले. डे 1सून हांव म्हणटा मंत्र्याक कानार घालता स्पोर्ट्स मिनिस्टराक, कारण तो डॅशिंग मनीस आसा. सांगलेलें केन्ना तो दवरना, पण हांव नकळो खंय तरी कमी पडल्या जायत. कारण दिवाडेची जी ग्रावंडाची जी रॅलिंग आसा, हांव आमदार जावचे पयलींच्यानूय तशीच पडलेली न्ही, आयज पर्यंत तशीच आहा. कारण हेका जाता तितले बेगीन थंय दिवाडेच्या ग्रावंडाच्या मालाराक ग्रावंड आहा, सुंदर ग्रावंड आहा, तसो ग्रावंड दिवाडेन आमच्या ना. तेजी रॅलिंग आनी लोकांक रावपाक शेड आनी चेंजींग रूम हे आमचे सारके गरजेचें आहा. कारण एक सुंदर ग्रावंड म्हणून ते 2 पंचायती येता, लोक भरपूर रावता आनी लोक सारके खेळाक थंयसरले सगळे सारके पिशे कशे. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आतां येता ओल्ड गोवा. कुंकळकर गव्हर्मेंट हाय स्कूल आहा थंय, हाय सेकंडरी सॉरी, थंय आमचे ग्रावंड पयलीं हांवें एक इशू काडलेलो. स्पीकर सर, ग्रावंड खूब व्हडलो आसा, बरो आसा, पण आयज पर्यंत कोणूच त्या ग्रावंडाची कोण कॅर घेयना. आमी म्हणटा मेडलां हाडूंक जाय, जावं भुरग्यांनी बरें खेळूंक जाय, फिजिकली फीट उरोंक जाय, सगळे हितून. कारण आयज सुद्दां भुरग्यांचे तितून लायफ आसा, भुरग्यांक नोकरी मेळोंक शकता. स्पीकर सर, जर भुरगो बरो खेळ्ळो जाल्यार ताका खंय तरी नोकरी मेळोंक शकता आनी बरी मेळोंक शकता, मेडलां हाडूंक शकता. जाल्यार पयलो मेन म्हणजे ग्रावंड जाय. ते कुंकळकर हाय सेकंडरीच्या ग्रावंडाची जर पळयत स्पीकर सर जाल्यार ती परिस्थिती ना. ग्रावंड सगळ्यांच्यानी व्हडलो, पण परिस्थिती कशी आहा, आयज जर थंय जर स्कुलान जरी कोणी जर कितें फंक्शन करतलो जाल्यार डायरेक्ट विंडोंतल्यान सामकी डायरेक्ट डस्ट वयता आनी तेंच्या स्कुलान बसता. स्पीकर सर, हांव कित्याक लागून सांगता, कारण मंत्र्यान हें सारकें लक्षान घेवपाक जाय म्हणून हांव तुमकां सांगता. इवन तुमी म्हाज्या नेबराचो ग्रावंड पळय, म्हाजो आमदार बाब रुदाल्फ फेर्नांडीसाचो बरो आर्टिफिशियल ग्रावंड केल्लो आसा, सुंदर ग्रावंड. हांवूय गेल्लो, म्हाकाय तेणी एक आपल्या मम्मीच्या आनी डॅडीच्या नांवान एक ट्रॉफी दवरले, थंय चीफ गेस्ट म्हणून हांव गेल्लो, म्हाका तेणी मुद्दम आपयल्लो, हांव गेलो, सुंदर ग्रावंड केला. हांव म्हणटा मंत्र्या कडेन जर तसो जर ग्रावंड जर आमकां जर करून दिलो जाल्यार आमचे खुबशे भुरगे थंय बरे तयार जातले, बरे फुडें पावतले. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आतां डायरेक्ट येता करमळेच्या ग्रावंडार. करमळे आमचो ग्रावंड चड बरो. प्रॉब्लेम कितें जाला, जवळ जवळ 1.5 वर्स जाले, मायज जाली, थंय ग्रावंडाच्यो लायटी पेटना आनी आमकां थंय एक स्टेज आसा, पण आमकां थंय चेंजींग रूम ना, वॉशरूम ना, कांय ना. हेजें हांव कित्याक मंत्र्या कडेन सांगता, मंत्री बरो कॅपेबल आहा, मंत्री करून दाखोवंक शकता. 6 म्हयन्या भितर ऑर्डर दित जाल्यार धपक्याक काम जातलें. म्हणजे हेची सगळ्याची नोंद घेवन मिनिस्टरान जाता तितलें आमकां हें बेगीन आमकां करूंक जाय. कारण 16 म्हयने जाले अशें करता करता हे 3.5 वर्सां अशीच वयतलीं. लोकांक आमी आश्वासनांच दिता म्हणटले, म्हण हें काम खंयच्यान तरी फास्ट करपाची आमकां गरज आहा.
गेल्ल्या फाटी आमकां लोक विचारता भाई आमचो ग्रावंड जालो ना, सर आमचो ग्रावंड जालो ना. आमकां जेन्ना पळय ते आफयता कसले प्रोग्राम आमकां लज दिसता त्या ग्रावंडाक पळोवन, ना ना जाता रोखडे 6 म्हयन्यांनी करता म्हणटा, पण आयज पर्यंत तेजें कांय हें जायना. अशें म्हणून हांव ताका मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, स्पोर्ट्स मिनिस्टराक. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हांव आतां डिमांड नंबर 43 चेर येता, आर्ट एंड कल्चर. स्पिकर सर, स्पिकर सर हे 2च मिनटां, हे मेन आसा. स्पिकर सर, आमची तुमी बोनेरां आयकलां आसतलें, दिवाळीची बोनेरां जाता, धाकटी बोनेरां आनी व्हडली बोनेरां ही सारकी गोंयभर फेमस, सामकी म्हणजे तेंच्यांनी ट्रेडिशनल आपलें तें जपोन दवरलां. कितली परंपरा कितली वर्सांची. हांव म्हणटा ती बोनेरां स्टेट लेवल तांकां हें करून दिवचें, म्हणजे स्टेट लेवल तांकां एक 10 लाख 20 लाख अशें जर करून तांकां एक डिक्लेअर करी स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून, जाल्यार तांकां खरोखरच तांकां एक बेनिफीट मेळटलो. कारण त्या बोनेरांक जवळ जवळ 15-20 हजार लोक येता. इवन हांवें टुरिजम मिनिस्टराकय सांगलां, कारण तो लोकांची जे पळय अशें आनी ह्याच म्हयन्यान आसा. तुमी स्पिकर सर तुमकांय सांगता, तुमी मुद्दम केन्ना पावले जाल्यार येवचे, कारण एक सारको बरो फेस्टिवल जाता आनी तेंच्यांनी तो राखून दवरला. ही परंपरा कितली वर्सांची म्हाका सुद्दां खबर ना, इतली बरी परंपरा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हांव आमच्या कुमारजुवान येता. स्पिकर सर, आमचो सांगोड म्हणून सारको फेमस, जो देवीचे 7वें दिसाक जो गणपती पायता थंय सांगोड म्हणून आमचो जाता. व्हड्यांनी आमी गणपतीचें विसर्जन मागीर करपाक सगळे जाण वयता तेन्ना स्पिकर सर थंय एक 25 ते 30 हजार लोक येता. तेंय हांव मिनिस्टरा कडेन मागता 10-20 लाखांचो एक प्रोविजन तांकां फंड्स दिवन स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हूण डिक्लेअर करचें आनी आमकां थंय एक सारको बरो व्हडलो प्रोग्राम करून दिवचो. आमच्या मंत्र्याक खबर आहा, मिनिस्टरूय येता थंय, कारण तोय आमच्या देवीक शांतादुर्गाक भरपूर मानता. सो म्हाजे काळजांतल्यान मंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन स्टेट फेस्टिवल म्हूण डिक्लेअर करून आमकां तो एक प्रोविजन आमकां करून दिवचो. इतलें म्हणून स्पिकर सर आमच्या मंत्र्या कडेन मागता आनी थँक्यू म्हणटा. हांव आसा न्हू, हांव वाडटा लोकांक, डोंट वरी. Honorable Member Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 42, sports and youth affairs. Speaker sir, speaking on आमचे स्विमिंग पूल at Headland Sada. Sir, एक LAQ म्हाका एक रिप्लाय दिल्लो आसा. जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना ते आन्सर दिलेलो कितलो स्टाफ थंयसर प्रोवायड केलेलो आसा म्हणून आमच्या स्विमींग पुलाचेर. सो द रिप्लाय इज दॅट देर इज नो सँक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ एट द स्विमींग पूल अँड हेन्स द शॉर्टफॉल ऑफ द स्टाफ वूड बी प्रोवायडेड टू गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पिकर सर, ही सद्या काळाची गरज आसा, कित्याक तो इतलो बरो स्विमींग पूल जो थंयसर गोवोरमेंटान तयार केलेलो आसा आनी आमकां मिनिस्टर खुबूच लागसून तो मॉनिटर करता. तेणेन तो पळयलेलो आसा. एवरी टायम हांव तेजे कडेन डिस्कशन करता, सदांच तेजो सपोर्ट मेळटा. बट म्हाका एश्युरन्स दिलेले आसा मिनिस्टरान, तरी पासून हांव मागता बेगीनच्या बेगीन, कित्याक हांगा जे गरज आसा जशे कोचीस, लायफगार्ड, स्विमींग टिचर, इंस्ट्रक्टर, एसिस्टंट मॅनेजर, स्विमींग पूल सुपरवायझर, टेक्निकल सुपरवायझर, LDC, प्लांट ऑपरेटर, वॉचमॅन एंड स्विपर हेंची गरज आसा. हे कशें तरी थंयसर प्रोवायड करचे हे स्विमींग पुलाचेर, ज्या कारणाक लागून भरपूर लोक जे रावलेले आसा थंयसर स्विमींग शिकपाक लागून ते करपाक. कित्याक बरे भुरगे, कित्याक आमचे एक भुरगो आसा जो कितलीशी प्रायजीस घेतला फाटल्या दिसांनीच. पयरूच 4 दीस पयलीं हांव मिनिस्टरा कडेन गेलो, 11 वर्साचो भुरगो, कितलीशी तो स्पेशली आमच्या वास्कोसून कॉन्स्टिट्युन्सीसून तो फोंड्या वयतालो सराच्या स्विमींग पुलाचेर थंयसर फोंडा थंयसर ट्रेनींग घेवपाक. सो आतां आमच्या मंत्र्यान 4 दीस पयलीं हांव मिनिस्टरा कडेन गेलो, 11 वर्साचो भुरगो, कितलीशी तो स्पेशली आमच्या वास्कोसून कॉन्स्टिट्युन्सीसून तो फोंड्या वयतालो सराच्या स्विमींग पुलाचेर थंयसर फोंडा थंयसर ट्रेनींग घेवपाक. सो आतां आमच्या मंत्र्यान जेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलो जाल्यार ताका स्पेशल ट्रेनींग दिवपाक सकाळची 6:30 ती 8:30 पर्यंत ताणें ओपन दवरलेलो आसा. अशें तो एकूच भुरगो ना, असे खुबशे लोक आसा जे इंटरेस्टेड आसा. सो मागता रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हेजेर लक्ष घालून हो स्टाफ थंयसर बेगीनच्या बेगीन प्रोवायड करचो, नाजाल्यार तो स्विमींग पूल आसा तो तसोच उरतलो मागीर पेंडींग. आतां आमी इनॉग्रेट करून ऑलमोस्ट आतां 1.5 वर्स जावपाक गेलेले आसा. स्पिकर सर, सिमिलर टू दॅट स्पिकींग ऑन रोज सर्कल ग्राउंड, जो हेडलँड सायडाचेर आमचो एक मेन ग्राउंड आसा रोज सर्कल ग्राउंड. कित्याक म्हाका खबर आसा लास्ट टायम सुद्दां सेम एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू घेतलेलो आनी म्हाका मंत्र्यान खूब सपोर्ट केलेलो, कितें जाय तें दिता म्हणून. तेज्या लागून थंयसर खुबशे इश्यू आसा जशे कितें आमचे नॅट्स, ग्राउंड मेंटेनन्स, स्प्रिंकल्स, पेंटींग, ते पंप आसा तो चलना, स्प्रिंकल ना, पेंटींग ना, तेजी सगळे बाउंड्रीज आसा ती मोडलेली आसा. सो हेज्या लागून काम घेवपाक आनी मंत्र्यान म्हाका सपोर्ट करून 36 लॅक्साचो एक टेंडर फ्लोट केलेलो. बट प्रॉब्लम असो जालेलो आसा स्पिकर सर, 3दा हो टेंडर रिटेंडर जालो.
36क लागून कोणेनूच कोट करून आतां एक सिंगल कोणेन कोट केल्लो आसा आनी तो परत रिटेंडराक धाडलेलो आसा. हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें हो सिंगल मनशान कोणें टेंडर कोट केल्लो आसा ताका दिवचो तो, कित्याक आतां 1 वर्स मायज जालें हांव तेज्या फाटल्यान लागलो आसा, अजून पर्यंत जायना. सो बारीक एमावंटाचो आसा 36 लॅक्साचो हो तेजो कन्सिडर करून ताका दिवन म्हाका दिसता हो ग्रावंड बेगीनच्या बेगीन जावचो. कित्याक आतां आमची GFDC गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील तेंच्यांनी तो ग्रावंड आयडेंटिफाय केल्लो आसा आणि एज अलॉटेड एट सेंटर फॉर ट्रेनिंग म्हणून तो ग्रावंड आयडेंटिफाय केल्लो आसा आमचो रोज सर्कल ग्रावंड. ते थंयसर येवपाना, आमचो ग्रावंड तो आयडेंटिफाय केलो आसा तो काडून घेतलो ही फॅसिलिटी ना जाल्यार. सो बेगीनच्या बेगीन हो पंप जे आसा पळय 36 लॅक्साचें काम आसा तें म्हाका दिसता हो प्रायोरिटीचेर घेवन आमचे खरोच ताका वालोर दिवपाचो आमच्या मंत्र्याक जी तेणें ही स्कीम स्टार्ट केल्ली आसा. दीस स्कीम वील डेफिनेटली बेनिफीट ऑल द गोवन्स स्पोर्ट्स पर्सन. बट हेज्या भितर खंय तरी म्हाका दिसता एक सेक्शन ऑफ पार्ट दुखावलेले आसा. हांव मागता मंत्र्याक, कित्याक तेजे भितर तेंच्यांनी जी नोटिफिकेशन काडलें तेजे भितर मेन्शन केलेलें आसा 6 स्पोर्ट्समॅन फ्रॉम जनरल कॅटेगरी. 6 मनीस आसतले ते जनरल कॅटेगरीचे आसतले, 1 मनीस आसतलो भितर तो SCचो आसतलो आनी 1 पर्सन आसतलो तो STचो आसतलो. आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन फॉर सच ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू देअर फुलफिलिंग द स्पेसिफीक रिक्वायरमेंट. बरोबर आसा, बट खंय तरी म्हाका दिसता मंत्र्यान आमचे OBC खंय तरी एक्सक्लूड केल्लो आसा. It is surprising to note that there is no reservation made for the OBC. OBC म्हणटा एक लार्जर सेक्शन ऑफ OBC पीपल आमच्या गोंयान आसा. मागता मंत्र्या कडेन 3 तरी OBC सीट थंयसर रिजर्व जावचे, कित्याक आमचे OBCचे लोक सुद्दां इतले स्पोर्ट्समॅन आसा तांकां हो बेनिफीट मेळचो. सो एक 3 सीट तरी तेज्या लागून म्हाका दिसता मंत्र्याक बाकीच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा, म्हाजे कडेन रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा, हेजेर कन्सिडर करचें आनी आमचे 3 OBCक मेळचे. कित्याक आयज आमचे चीफ मिनिस्टरान सुद्दां मेडिकल सिटा भितर सुद्दां OBCक रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा. आयज मेडिकल सिटाक जे OBCक रिप्रेझेंटेशन नासलें आयज आमकां ते OBCक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें आसा. खरेंच आमी उपकारी आसा आमचे मुखेलमंत्रीचे, कित्याक OBC आमकां मेडिकलान मेळ्ळें, तेज्या लागून स्पोर्ट्सानूय आमकां OBCक रिप्रेझेंटेशन मेळचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता. त्याच प्रमाणे हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मंत्र्याक, कित्याक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आमचे रोज सर्कल ग्रावंड आसा थंयसर पयलीं एक जीम चलतालें आनी ती फॅसिलिटी आमचे सगळे आख्खे लोक, मागीर ती बायलां जावं दादले जावं भुरगे जावं सगळे जाण फॅसिलिटी घेताली. बट खंय तर ती बंद पडलेली आसा आनी तेजे जे इक्विपमेंट आसा पळय ते व्हरून खंय तर ते GRBच्या फ्लॅटा भितर घातलेले आसा. सो ते भितर आसा पळय ते भायर काडचे, ते पोन्ने जाला, ते रस्टेड जाला आमकां खबर ना. तेजेर लक्ष घालून एक बेगीनच्या बेगीन आमचो जो जीम आसा तो थंयसर स्टार्ट करून दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचो एक बोगद्याचेर एक बरें सुंदर एक प्लेग्रावंड आसा अंडर द बिलॉंगींग टू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर which needs a facelift and can be developed as a football ground with the athletic track around it. इतलो सुंदर ग्रावंड आसा, बट तो म्हाका दिसता बॅड हेच्या भितर स्टेटीन आसा, कित्याक तेजेर दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा. ताका मातसो रिनोवेशनची गरज आसा आनी ताका एक म्हाका दिसता एथलेटीक ट्रॅक घातलेलो एक सुंदर ग्रावंड जातलो. एवरी इयर DSY म्हणजे तुमचे डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर ऑर्गनायझींग सुब्रोटो कप फुटबॉल टुर्नामेंट एट स्कूल लेवल इन मुर्मुगांव तालुका. And all these matches are played at Regina Mundi ground. रजिना हांवूय एक स्टुडंट रजिना मंदी स्कुलाचो, बट त्या ग्रावंडाचेर प्ले करता. जेन्ना स्वताचो गव्हर्मेंटा कडेन ग्रावंड आसा इतलो बरो बोगद्याचेर, जाल्यार त्या ग्रावंडाचेर कितें जाता आपल्याच्या स्वताच्या ग्रावंडाचेर आमी खेळोंक शकता हो सुब्रोटो कप फुटबॉल टुर्नामेंट. तेजो बेनिफीट आमच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आनी बाकीच्या लोकांकूय तेजो ओन हे जातलो, बेनिफीट जातलो. सो मागता कितें तो बेगीनच्या बेगीन तो आमचो ग्रावंड आसा पळय बोगद्या वयलो तो फेसलिफ्ट करचो आनी हे जे आमचो टुर्नामेंट आसा जो सुब्रोटो कप फुटबॉल टुर्नामेंट तो ते बोगद्या ग्रावंडाचेर स्टार्ट करचो. स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन आमचो एक ग्रावंड आसा स्पीकर सर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आतां उलयला आसतलो तो MPD ग्रावंड. पयलीं ताका MPD ग्रावंड म्हणटाले, आतां ताका MPA ग्रावंड म्हणटा. हो ग्रावंड आमचो जो आसा MPD, हो ग्रावंड एक ओल्डस्ट ग्रावंड. जेन्ना एक ग्रावंड सुद्दां गोंयांत नासलो पळय तेन्नाचो ग्रावंड हो. इतलो पोंदो ग्रावंड आसा हो. आनी हो हे ग्रावंडाचेर व्हडले व्हडले प्लेयर खेळोन गेले. तो मागीर कपिल देव जावं, दिलीप वेंगसरकर जावं, मनोज प्रभाकर जावं, अशे सगळे रवी शास्त्री जावं, अशे सगळे प्लेयर खेळोन गेले. रणजी ट्रॉफीज जाताली त्या ग्रावंडाचेर. आयज त्या ग्रावंडाची अशी हालत जावन जाल्यार दुर्दशा जावन जाल्ली आसा. थंयसर सगळे एंटी सोशियल एलिमेंटाक लागून प्लेस जावन पडलेलो आसा. ते लोक थंयसर पिवपाक येता, बाकीची ना एंटी सोशियल एक्टिविटीज थंयसर चालू आसता. सो हो ग्रावंड खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लो आसा, MPAन दुर्लक्ष केलेलो आसा. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंट, कित्याक तेजे भितर CISFाक तेंच्यांनी रेंटाक दिल्लो आसा
आता फाटल्या दिसांनी हांवें आमचे गोवा क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशनच्या मेंबर्सांक घेवन तेंचे जे सेक्रेटरी बाकीचे आसले हांव वचून चॅरमॅनाक मेळ्ळो एमपीडीच्या आनी तेजे कडेन डिस्कशन जालें ते खंय तरी अंडर प्रोसेस आसा तेंचें उलोवप तेंच्यांनी वर्बली एग्री जाल्लेले आसा ते आमचे गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक दिवचे म्हणून सो हांव मागता मंत्र्याचेर हेजेर मातशें लक्ष घालून हो बेगीनच्या बेगीन मेळचो म्हणून there are and speakers are speaking on there are 63 staff on contract basis and 40 staff on daily wages working in SAG past more than 10 years. There was a move in the year 2021 to grant this staff temporarily status, but due to assembly election they फुटे गेले ते लोकांक जे आसा पळय 63 स्टाफ ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी 40 स्टाफ ऑन डेली वेजीस तांकां फक्त टेम्पररी स्टेटस दिवपाक तुमी एग्री जाल्लेले खंय तरी म्हाका दिसता ते गरज आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस तरी दिवपाक सो हे करून घेतलो म्हणून म्हाका खबर आसा त्याच प्रमाणे एक मागता कितें फुटसॉल आमचे डेस्तेरो एक धाकटोसो ग्रावंड आसा थंयसर एक आमचे गोवोरमेंटाच्या तर्फे मंत्र्यान तो इंट्रस्ट घेवन फुटसॉल थंयसर घालून घेवचो म्हणून स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 43 आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान एकूच आमचे ऑडिटोरियम आसा ऑफ रवींद्र भवन एट बायणा आनी हे इतले बरे चलताले बट कोविडाच्या टायमार कितें जालें ते दर्या सायडीक आसल्या कारणान इतले रश जावन एसी प्लांट आसा पळय टोटल कॉलॅप्स जालो आनी तो एसी प्लांट टोटल कॉलॅप्स जाल्या नंतर खुबशे प्रयत्न केले आमचो थंयसरलो जो चेअरमॅन आसा जयंत जाधव टोटली फॉलोअप करता डेली म्हाका लागून तेजो डेली कॉल आसता डेली फॉलोअप करता इवन मंत्र्या कडेन फॉलोअप करता सगळ्यां कडेन फॉलोअप करता बट आयज खंय तरी हांव वालोर दिता आमच्या मंत्र्याक कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन तो थंयसर ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा 2.86 crore टेंडर जाल्लो आसा आनी तो एक खंयचो SQ प्रायवेट लिमिटेड तांकां दिल्लो आसा आनी आयज तेंच्यांनी SQ तो म्हाका दिसता ती बँक गॅरंटी भरपाची आसा तिवूय भरलेली आसा फक्त तो आतां रवींद्र भवन जे सगळे आमचे ह्या तियात्रिस्ट आसा नाटकिस्ट नाटक करपी लोक आसा कलाकार हे रावला हो केन्ना स्टार्ट जातलो म्हणून आनी तेज्या लागून जयंत जाधवचो तर डेली म्हाका प्रेशर आसता हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें ऑलरेडी जाल्लेलें आसा PWDन फक्त ताका ऑर्डर इश्यू करपाची आसा तेंच्यांनी सगळे दिले आसा PWD मिनिस्टरान फक्त ऑर्डर ताका वर्क ऑर्डर दिले जाल्यार म्हाका दिसता तें काम स्टार्ट जातलें सो मागता हे बेगीनच्या बेगीन जावचें स्पीकर सर एक 2 मिनटां घेता स्पीकिंग ऑन लायब्ररी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान एकूय लायब्ररी ना हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या मंत्र्याक कित्याक जेन्ना हांव तेजे कडेन एप्रोच जालो आमकां एक लायब्ररी जाय म्हणून जाल्यार इमिजिएटली तेणें आमकां लायब्ररी सँक्शन करून दिल्लेली आसा तेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा सगळें जाल्लें रवींद्र भवनान एक प्लेसूय आयडेंटिफाय जाल्लो आसा फूल फ्लॅज लायब्ररी ती चडांत चड लोकांक बेनिफीट जातली भुरग्यांक बेनिफीट जातली आनी आख्ख्या तालुक्याच्या भुरग्यांक बेनिफीट कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयांत सगळ्या तालुक्यान आसा एक धारबोंडा सोडले आनी एक मुरगांव सोडलेले बाकीचे सगळ्या तालुक्यान सेंट्रल लायब्ररी आसा फक्त आमच्या मुर्मुगांव गोवान नासली सो ही मुर्मुगांव गोवान येवची आनी हांव मागता दिसता ती बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातली कित्याक तेंचो सगळो स्टाफ बाकीचे सगळे कॉपरेट करता आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केल्लेलें आसा ती बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावची सेंट्रल लायब्ररी वीच वील बेनिफीट द पीपल ऑफ एंटायर मुर्मुगांव तालुका स्पीकर सर लास्ट पॉयंट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट मंत्र्याक हांव इतलेंच सांगपाक सोदता देर आर अराउंड 216 स्टाफ कॉम्प्रायझींग of program officers, accountant, engineer, Gram Yojak Sayak, recruited under Margega program of DRDA on contract basis since 2008. This staff has been demanding regularization of their service as they have been working for nearly 15 years now, and some of them have even crossed the age of 45. Speaker sir, all these people are graduate, well educated people. तांकां थंयसर इतली सॅलरी लेस आसा आनी तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना ना तांकां DA मेळना TA मेळना नॅशनल पेन्शन स्कीम तांकां लागू जायना तांकां लिवूय मेळना एज पर द 6th or 7th पे कमिशन सो हांव मागता मंत्र्या कडेन रिसेंटली मार्जिनल इन्क्रीज तेंची सॅलरी भितर जाल्लेली आसा हेच्या भितर लक्ष घालून तांकां खंय तरी हेजो बेनिफीट दिवचो म्हणून कित्याक तेंचे तशें डिमांड आसा आनी हे खरेंच खूब जाली 15 वर्सां जाली काम करीत आसा थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions laid in the House. Demand number 42, Sports and Youth Affair. Speaker sir, first of all I thank Honorable Chief Minister and Honorable Sports Minister for felicitating and announcing awards for the medal winners of Special Olympics held at Berlin. This has motivated hundreds of sports persons in our state. I request Honorable Sports Minister that in future there is a need to felicitate every sports person who wins the medal on national and international level. It is a proud moment
for that particular sportsman when the government certify his or her achievement. You must have seen the photographs of sports person on the wall of the houses with different MLAs and ministers. Speaker sir, केन्ना एक स्पोर्ट्समॅन आमच्या गोवाक लागून भायर रिप्रेझेंट करता ऑन नॅशनल or इंटरनॅशनल स्टेजीर जेन्ना तो अवॉर्ड हाडटा प्रायजां हाडटा तेन्ना गरज आसता की तेजें जें ताणें अचिवमेंट हाडला तें आमी सर्टिफाय करपाक जाय. आनी कोणूय जाणटो सुद्दां तूं कोण स्पोर्ट्समॅन पळयलो जाल्यार तुमी पळयताले ते की तो त्या टायमा वयलो कोण MLA जावं मिनिस्टर तेज्या कडेन फोटो आसता आनी तो फोटो सदांच तेंच्या वॉलार आसता. सो स्पिकर सर आमी तांकां जेन्ना हें सर्टिफाय करता they get motivated and hundreds of young youths in the state also gets motivated. So I request Honorable Minister to certify the achievements of the sports person. Speaker sir, we say health is wealth. आणि जेन्ना हेल्थाचें आमी नांव काडटा तेन्ना जिम that is very important part. आतां नवे जे भुरगे आसा ते सगळे सदांच हेल्थाचेर भरपूर ते फोकस करतात आनी आमी जर जिम प्रोवायड केलें जावं जिमाचें कितें मटेरियल आसता तें जर प्रोवायड केलें जाल्यार एवरी गांवान एवरी विलेज कॅन हॅव देयर ओन स्मॉल कायंड ऑफ जिम वे द युथ्स कॅन एकठांय येवन ते आपले हेल्थाचें आपूण हेल्थाचें कॅर घेवन तेंचें जें हें आसा तेजेर डिपेंड जावंक शकता. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर to provide at least 2 gyms in every constituency or provide gym material to the constituencies. Speaker, so there is a need to provide nutrition and travel allowances to the trainees in different sports. Training youth at younger age is important. Professional training should be given to the students at young age in various sports. आमी स्पिकर सर आतां आमचे इंडिया आमचो टॅलंट जो आसा आतां भायर येवंक लागला पूण इफ यू कंपेर वीथ अदर स्टेट्स दी वेस्टर्न स्टेट्स तेंचे जे ट्रेनिंग जाता इट स्टार्ट्स एट अ व्हेरी यंगर एज तेंचे 3 वर्सांची बीन भुरगीं आसतना तेंचे ट्रेनिंग स्टार्ट जाता आनी बिकॉज ऑफ दॅट आमचे भितर तो डिफरन्स पळोवंक मेळटालो आनी आतां जर हें आमी आमच्या स्टेटीन जावं आमच्या कंट्रीन इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार आमी खंयच्याच हितून आमी फाटीं उरचे ना आमी सदांच ऑलिंपीक medal tallies been amche India fude paवतली. There should be government support to the professional trainers, either financial or by allowing them to use the sports infrastructure. Speaker sir, one of my constituents and my good friend, Mr. Denzel Franco, I would like to give an example, who have played for FC Goa, a talented footballer. He trains our young boys and girls not to earn money, Speaker sir, because फुटबॉल इज इज पॅशन. तो दीस रात ट्राय करता की फुटबॉल क्षेत्रान आपल्या कडेन जो टॅलंट आसा तो फुडें पास ऑन करपाक आनी इफ यू कॅन सपोर्ट सच कोचीज हू ट्रेन youths by spending money from their own pocket, we will see many more football stars in Goa. My request to Honorable Minister is to support such Goans who do selfless service and contribute to Goan sports. Speaker sir, offices for different sports association are given by the Sports Authority of Goa in various sports complexes. I want to bring to the notice of Honorable Minister that Carom Association have applied for the similar office, which is still pending. I also request Sports Authority to promote Carom sports in the state of Goa. Goa have won many medals in Carom at national level, both by girls and by girls recently. And Goa Carom Association is working very hard under the presidentship of Mr. Francis Serrao. I request Honorable Minister की आमचे कडेन जितले जाता तितले आमी तांकां सपोर्ट करुया म्हणून. Speakers, I congratulate Honorable CM and Honorable Sports Minister as Goa will be hosting 37 national games. It will be a pride for Goa and Goan sports person. I wish you success in hosting the 37th national game, and I'm sure under your leadership this will be a successful event, Sports Minister. Speakers of futsal. Futsal is an upcoming sports in Goa. Goa is known as football crazy state. The state of Goa is slowly warming up towards futsal game. Compared to football, futsal requires much lesser space.
The players compared to football game also are lesser. So it is very convenient and favorite among the Goan youths. आता खंयच्याय वाठारांत तुमी पळोवंक गेलो जाल्यार नवो अपकमींग जी गेम आसा ती फुटसाल आसा. भुरगे कामांच्यान येवनूय म्हाका दिसता फ्लड लायट्स घालतात ते आनी ते फुटसाल गेम लेट पर्यंत खेळटा आनी हे आमचे युथ्स आहा तांकां एनकरेज करीत आसा. I request Honorable Sports Minister to at least have one futsal ground in every constituency. हे जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोवन यूथ जे आसा बरे मोटिवेट जातले. Demand number 43, art and culture. There should be one Ravindra Bhavan in Bardes. If the land is required for the construction of Ravindra Bhavan, then we can provide through the Comunidad. Our constituency, Saligaon, is centrally located in Bardes. So it will be convenient to all the neighboring constituencies if Ravindra Bhavan is constructed in Saligaon constituency. Speaker sir, Ravindra Bhavan जर बांदपाक जागो जाय जाल्यार आमचे कडेन खुबश्यो कोमुनिदादी आसा who can provide land. म्हणून जर आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीनी जाली बीइंग सेंट्रली लोकेटेड सगळ्यो सराउंडिंग ज्यो कन्स्टिट्युएन्सीज आहा तांकां भरपूर फायदो जातलो. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इनटू दिस. Traditional music. Speaker sir, teaching traditional music should be mandatory in primary and secondary school. The new generation is moving away from the Goan traditional and cultural music. आता नवे तुमी पळयलें आसतली जे नवे आमचे यूथ आसा नवे आमचे जनरेशन आसा ते आमचे ट्रेडिशनल म्युजीक ते आमचे भजन जावं आनी खंयचेंय हें जाता तेजे कडल्यान पयस पयस वतात आसा स्पेशली इन द अर्बन एरियाज. सो ते ऑप्शनल आसूंक फावना स्पीकर सर. Every school should make it mandatory to teach traditional music and cultural आमचे कितें activities आहात त्यो हें करपाक. Honorable Minister should give importance to this. Demand number 85, RDA. Speaker sir, Rural project under central government. ह्या प्रोजेक्टा अंडर सालिगांव was chosen. आनी म्हाका दिसता भरपूरचे प्रोजेक्ट घेतलेले. I want to know the status of this particular project. Speaker sir, I request Honorable Minister to give me details and clearance on this. Speaker sir, under RDA, they have stopped laying off pavers. Pavers wo item asa, wo RDA and घेवपाचो बंद केला. I think all the constituencies requires pavers in the development of infrastructure. Pavers are important when it comes to internal pathways, internal walkways, स्पेशली इन द विलेजीस थंय व्हडले रोड ना आनी घरांच्या मदीं बारीक बारीक पांयवट्यो आसा थंय पेवर्स जेन्ना घालता ताका खरेंच त्या लोकांक भरपूर कन्विनियंट जाता. सो हो पेवर्स स्टॉप केला हो आयटम म्हाका दिसता परतो रिकन्सिडर करपाची गरज आसा. रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर शूड रिकन्सिडर a request to start pavers again. Speaker, so there are pending issues for implementation of 7th pay commission to the retired DRDA employees. This request has been gone through, this request has been gone to the minister through many MLAs and ministers also. I request Honorable RDA Minister to consider their prayer and implement the pending 7th pay commission to the retired employees if possible. Thank you. Honourable Member Sri Anthony Vaz. Speaker sir, demandak support करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. Speaker sir, demand number 42, sports and youth affair. Speaker sir, हांव पयलीं सद्याक आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर सराक कालदान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जो आमचो कांसावली ग्रावंड कितलींच वर्सां बंद आशिल्लो तो चालू जाला ताका लागून हांव ताका कालदान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची कांसावली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी थंयसर आमची शॉपां आसा आनी कितलींच वर्सां जालीं म्हाका दिसता 16 years जालीं ती आयज पासून ती शॉपां ऑपरेट जावंक ना. हांव सरा लागीं मागता जाता तितले बेगीन तुमी ती ऑप्शन वो लोकांक जे आमचे रेजिडेंट जे आमचे कांसावलीचे लोक आसा तांकां तुमी दिवची. हेंवूय म्हाका तुमचे थंय आमकां रिप्लाय जाय. स्पिकर सर, तसोच आमचो वेलसांव जो ग्रावंड आसा हो ग्रावंड सारको रिपेर करपाक जाय आनी तो मेंटेनन्स जावंक ना. हांव मागता स्पोर्ट्स सरा लागीं जाता जाल्यार बेगीन हो ग्रास घालून आमचो ग्रावंड रेडी करपाक दिवपाक. तशेंच
आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कितले लँड आसा जावं सांकवाडे कमदाद आसा केलोसी कमदाद आसा कोर्ताली कमदाद आसा थंयसर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बरो इंडर जावचो हें म्हजें हो डिमांड आसा. तशेंच म्हजो एक रिक्वेस्ट जे आमचे जी विलेज वो आमचे विलेज पंचायत आसा तितून एक भुरग्यांक एक एक्टीव जावपा एक तुमी जाता जाल्यार एक स्पोर्ट्स मिट्स करचो कित्याक हे आमचे भुरगे यूथ जे स्पोर्ट्सान प्रमोट जावपाक शकता. तशेंच स्पिकर सर आमकां आमचे आतांच सांगलां हांवें आमचे कोर्ताली कितली कमदाद आसा आमकां एक स्विमींग पूल जर दिलो जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरें जातलें तोवूय एक आमचो एक डिमांड आसा. तशेंच म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा जे आमचे स्कुलान जे आमची भुरगीं जी यूथ आसात तांकां एक प्रोविजन करचें बाबा हे स्कॉला भुरग्यांक जे आमचे स्पोर्ट्स किट्स दिवपाक हेवूय म्हजें एक डिमांड आसा. तशेंच आमचे फाटीं आमचो जो स्पोर्ट्सचो MLAचो जो कोटा आसा तो खरेंच आमकां सामको कमी पडटा जे आमच्या भुरग्यांक दिवपाक तोवूय तो कोटा तुमी वाडोवचो होय म्हजो डिमांड आसा. तशेंच स्पिकर सर जे आमचे JFAन जे प्रोफेशनल लीग जी आमचे आतां स्टार्ट जावपाचे आसा आनी जे आमचे जे क्लब आसात जे प्रोफेशनल लिगेक क्लब आसात ते फायनान्शियली भरपूर वीक आसात. हांव मागतां तुमी एक प्रोविजन करून जे क्लबाक जायते आमचो एक्सपेंडिचर आसा तोवूय तुमी आमच्या क्लबाक फायनान्शियली हेल्प करचो म्हणून मागतां. स्पिकर सर डिमांड नंबर 85 जे डिपार्टमेंट ऑफ रुरल एंड डेव्हलपमेंट स्पिकर सर आमचे जे कोर्ताली जे कुरपावाडा जे ओपन स्पेस आसा आनीक हो ब्युटिफिकेशन करपाक जो आमकां गार्डन तशेंच आमचे एक जीम हांगासर घालपाचें आसा हो हांव एक प्रपोजल डिमांड करतां. तशेंच जे आमचे ओपन स्पेस जे आमचे जुवारीनगर जे मिनी जॉग पार्क हें आमकां उपासनगर दिवचें वॉर्ड नंबर 6 हो एक म्हजो प्रपोजल आसा. तसोच स्प्रींग जे आमचे मस्जीद वेर्ना कुणसुआ हांगसर मस्जिदा फाटल्यान एक झर आसा आनी स्प्रींग इतली डेली हें उदक बरें उदक हांगासर आसा तें आमकां RDAचेर जे आमकां स्प्रींग मेंटेन करून दिवचें हो एक म्हजो प्रपोजल आसा. तशेंच कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल एट शिंदोडी जे आमचें एक टेम्पल आसा शिव मस्तीवर प्रश्ना टेम्पल हेवूय जे आमकां कम्युनिटी हॉल आमकां करून दिवचें हें म्हजी मागणी आसा. तशेंच स्पिकर सर जो आमचो गोणकोय सांकवाळे हांगासर एक कल्वट आसा जायती वर्सां जालीं हो RDAचेर म्हाका दिसता बांदलेलो तो सारको वॉश आवट जाल्लो आसा तोवूय आमचो एक रिपेर करून दिवचो अशें मागणी आसा. तशेंच आमचे कोर्ताली क्रिटोरियम जे सोत्रान जे आसा तें रिनोवेशन जे करपाक जाय कित्याक आमचे जे कोण कोर्तालीचो सपोज कोण तर सोंपलो जाल्यार जी बॉडी व्हरपाक आमकां मार्गांक वयचें पडटा. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं सर जाता तितले बेगीन हो आमचो क्रिटोरियम करून दिवचो. थँक्यू. Honourable Member Shri Ullas Tuyankar. स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक उपच. स्पीकर सर डिमांड नंबर 85 RDA आमच्या RDA तर्फे खुबशीं बरीं कामां आमचे मिनिस्टर लक्ष दिवन करता. आमी पळयता की सारस सारको प्रोग्राम आमच्या दोनी जिल्ल्यांनी जाता. ह्या निमतान आमचे गोंयचे जे कलाकार जे आर्टिस्ट आहा जे महिला मंडळ आहा त्यांचे आपले जे वस्तू आहा तांकां एक बरें एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. त्यो विथआवट तांकां कसलेच फी घेवच्या पयलीं तांकां प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी त्या निमतान तांकां आपल्यो वस्तू जी कला आहा ती लोकांक दिवपाचो एक संदी मेळटा. म्हाका दिसता अशा सारसाचे खातीर एक वर्सान एकदाच प्रोग्राम जाता पूण अशा महिलांक आपली कला आपली ज्यो वस्तू जे आपूण कितें मॅन्युफॅक्चर करता त्यो वस्तू सदांच लोकां खातीर मेळपा खातीर तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा जेणे करून बस स्टँड जावं मार्केट जावं पंचायतींनी दुकानां आसता अशा जाग्यांचेर ह्या आमच्या महिलांक तांकां जागो हक्कान तेंच्यो वस्तू विकपाक कसले तांकां भाडें न घेवपाक तांकां मेळपाची गरज आसा. आज आमच्या RDA तर्फे
जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा जवळ जवळ 199 विलेज ऑर्गनायझेशन जे विवो असे ग्रुप आसा आणि ह्या अंतर्गत जवळ जवळ 40,000 पेक्षा महिला हितून जॉईन आसा आणि ह्या खातीर ह्या महिलांक जे कोण RDN रजिस्टर जाता तांकां 30,000 रुपयाचे तांकां हेल्प मेळटा. जरी हो 30,000 हेल्प मेळ्ळा तरी ती बायलां ती महिला जी 10-20 लोक आसता तांकां 30,000 रुपया खूब कमी पडटा. हे 30,000 सुद्दां तांकां 50,000 वाडोवपाची गरज आसा. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जेन्ना ते विविध प्रोग्राम करता तांकां लोन दिता. तांकां 1,10,000 सुमार तांकां लोन दिवपाक मेळटा. हे सुद्दां लोनाची एमावंट वाडोवन तांकां दिल्यार महिला ते लोन घेवन आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक शकता. त्याच प्रमाणे RDA मार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना सारखे स्किम्स ह्या अंतर्गत 257 लोकांक घरां सँक्शन जाल्या आनी जवळ 195 घरां कंप्लीट जाल्या. हें सुद्दां एक बरें काम RDA मार्फत आमच्या मनिशान केल्ले कडेन आसा. तशेंच हांव मागता की आमच्या आकीबायज ही पंचायत ही जुनी जाल्ल्या कारणान म्हाजो मिनिस्टरा कडेन डिमांड आहा की ही पंचायत RDA मार्फत बांदून दिवची म्हणून. डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. ह्या आर्ट एंड कल्चर आमच्या कलाकारांक एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांकां आज हें डिपार्टमेंट बरें काम करता. ह्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर बाब सगूण आमचे ह्या डिपार्टमेंटाचे जे मिनिस्टर आहा त्याच प्रमाणे ते डायरेक्टर सगूण वेळी डेप्युटी डायरेक्टर परब आनी मिनिस्टराचे सहकार्य मेळोन ते बरे लोकांचे काम करता. लोक जेन्ना आपले विविध गांवांनी कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर तेंचे कडेन एप्रोच जाता तांकां एक बरें हेल्प तेंचे कडसून मेळटा. आयज आमी पळयता लोक उत्सव सारके प्रोग्राम हे 10 दीस हे जाता आनी त्या खातीर आपली कला दाखोवपाचें एक प्लॅटफॉर्म त्या निमतान लोकांक एक कलाकारांक मेळटा. रवींद्र भवन सारके बरें एक संकल्पना. ही रवींद्र भवन प्रत्येकाच्या तालुक्या गांवांनी मतदारसंघात आसची अशें दिसता पूण खुबश्यो अशे रवींद्र भवन आमी पळयता बरें काम ह्या रवींद्र भवन जाता. बरें लोकांक एक एवेलेबल मेळटा जागो एक हॉल्स आनी थंय जायते आमचे तियात्र कलाकार आसता तेंचे तियात्र बी अशे त्या रवींद्र भवनान जाता. आनी आमच्या मडगांवचे जे रवींद्र भवन आसा ह्या काही खुबश्यो अश्यो तितून सुदारणा जावपाची गरज आसा. ती आमच्या मंत्र्यान लक्षांत दिवन करची कारण आमच्या सालसेटीन म्हाका दिसता एक आमकां 7-8 मतदारसंघांनी एकूच रवींद्र भवन असल्या कारणान हेजेर खूब लोड पडटा आनी त्या खातीर हें रवींद्र भवन सुद्दां बरें जावपाची गरज आसा. ह्या रवींद्र भवनान जवळ जवळ 7-8 वर्सां अशे काही लोक ते काम करतात टेम्पररी तांकां बी थंय फिक्स करपाची गरज आहा. तशेंच गोवा स्टेट अवॉर्ड आनी बाकीचे अवॉर्ड अशे जे दिता त्याही अवॉर्डाची रक्कम आहा ती वाडोवपाक जाय. तशें मांड कल्चर तेजोय फंड्स तेजे वाडोवपाची गरज आसा. म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट आसता ते तुका इंस्टिट्यूटान ते दिवपाची गरज आसा. म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट ते आर्ट एंड कल्चरा मार्फत दिवपाची गरज आहा. तशेंच न्यू म्युजीक टीचर हे तुमी स्कुलांनी डेप्यूट करपाक जाय कारण आमची जी कला आसा ती म्युजीक कल्चर आहा हे कल्चर जर आमचे जर फुडें जर अशेंच उरपाक जाय जाल्यार म्युजीक टिचराची सुद्दां दिवपाची गरज आसा. तशेंच स्पोर्ट्साचें उलयता आसतना गांवांनी बरे ग्रावंड जाल्या आनी ह्या खातीर स्पोर्ट्स मिनिस्टरान खुबशे आपूण हितून लक्ष घालून हे लोकांक ग्रावंड दिवपाचे ते काम करता. हालींच म्हाज्या मतदारसंघान एक बरो ग्रावंड एक उद्घाटन जालां आनी त्याच प्रमाणे हेज्या पयलीं आनी एक 2 ग्रावंड म्हाज्या मतदारसंघान आसा पूण एक ग्रावंड बांदून जातकूर तेजेर कॅर घेवपाक जाय तेजे मेंटेनन्स करपा खातीर खुबशे जेन्ना पंचायतीक तुमी हँडओवर करता तेन्ना पंचायती कडेन हें जायना. त्या खातीर म्हाजी एक विनंती आहा स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की हे ग्रावंड हे मोठे बांदून जातकूर तेज्या खातीर जे मेंटेनन्स करपा खातीर तुमी खंय तरी स्पोर्ट्सा तर्फे तुमी तांकां खंय तरी एक कामगार जावं ते मेंटेन करपा खातीर उदक घालपा खातीर हें सगळें सांबाळपा खातीर एक मनीस दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की आमच्या हालींच ऑलिंपीक हें बर्लीन जालें
आमच्या स्पोर्ट्स पर्सनान सगळ्या 19 मेडलां ही आमकां मेळोवन दिली. त्या खातीर आमचे ऑनरेबल CM तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक हांव तेंचें अभिनंदन करता की आयज तेंच्यांनी 73 लाख रुपया हे बक्षीस म्हणून जाहीर केलां. आमच्या ह्या आयच्या डिमांडांक हांव सपोर्ट करता आनी मिनिस्टरान आमचे जे कितें मागण्यो आहा त्यो पूर्ण करचे अशें मागता. Honorable Member Shri Chandrakant Shetty. स्पीकर सर, आज जो हांगा उबो रावल्लो आसा ते आजचे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सगळ्यात पयलीं हांव स्पोर्ट्साचेर उलयतां. स्पोर्ट्साचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूं शकता की पयलीं हांव आमचे मंत्री आसात ताचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक लास्ट इयर ताणें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मंत्री जाल्या बरोबर विजीट केल्ले आनी 2-3 गोश्टी प्रॉमीस केल्ले. एक म्हणजे अडवलपाल ग्रावंड जो लास्ट 20 वर्सां हँड ओवर केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन पूण जावंक नासलो, पूण ऑलरेडी मंत्र्यान ताचें फावंडेशन स्टोन घातला आनी हांव काम ते बेगींतल्या बेगीन जातलें हें म्हाका खबर आसा. दुसरें म्हणजे एक कम्युनिटी हॉल अंडर RDA केल्लो, ताचें फावंडेशन स्टोन घातला. आनी तिसरें म्हणजे अडवलपाल पंचायत RDAच्या अंडर म्हाका दिसता तेचें टेंडर थोड्याच एक 10-12 दिसांनी जातला. जी तिनूय कामां प्रॉमीस केल्ली. सो आमचो जो मंत्री आसा तो स्वता एक आर्टिस्ट आसा, त्यामुळे ही ॲप्टली सूट्स दॅट आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट. आणि तो तितलोच एनर्जेटीक यंग आसा, स्पोर्ट लविंग आसा. सो त्याची जी हे खाती आसा स्पोर्ट्स किंवा आर्ट अँड कल्चर, तो तांकां खूब बरो न्याय दिता आसा. तरी पूण आमचें कशें आसा, म्हजे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन समहाव ऑर अदर स्पोर्ट कल्चर आसा हो लॅक जाल्लो आसा. लास्ट 25 वर्सां स्पोर्ट्सा खातीर सरकारान कांयच करूंक नासलेलें आसा. स्पेशली बिचोले सिटीन सांगता, आमचे बिचोले सिटीन इतले भुरगे टॅलंटेड आसा. अंदूच्या वर्सा 3 जाण भुरगे रणजीक खेळटात आनी ह्या भुरग्यां कडेन हांव पर्सनली तांच्या घरा गेलो. तांची जर हांव विचारलें जाल्यार तांकां बिचोलेन म्हणटा ते कांयच फॅसिलिटी मेळोंक ना. तांकां सादें ट्रेनींग जातलें जाल्यार पेड्यान येवचें पडटालें. कसली तांकां ट्रेनींग जातलें जाल्यार पेड्यान वच. आमच्या भुरग्यांक स्विमींग करपाक जाय जाल्यार सांकळे वतले. पूण बिचोले सिटीन म्हणून स्पोर्ट्साक काय ना. हांव म्हणना की म्हाका सगळेच फालां तुमी दियात, पूण बिचोलेन एक स्पोर्ट कल्चर क्रिएट करपाक जाय. टॅलंट खूब आसा. जर आमी टॅलंटाक हेजो सपोर्ट करना तर हे भुरग्यांक फुडें कशेंच सरचें ना. तुम्ही सगळे जाण एग्री जातालेत. एक टायम आशिल्लो आमचे गोंयचे भुरगे आमी टॅलंट आशिल्ले. जेन्ना हांव शिकतालो 12थाक तेन्ना हांव एक एग्जाम्पल एक थोडे दीस पयलीं दिल्ले, पूण तेन्ना आमचे भुरगे IITक वचनाशिल्ले. आज आमचे कितलेशेच भुरगे IITक, RECक, एम्साक जॉयन जातात. आमच्या वेळार आमचे गोंयचे भुरगे एक 30 वर्सां पयलीं फक्त GMC, GEC इतलेच कॉलेज. आज कित्याक वतात तर आज इतले कितलेशेच क्लासीस आसात. आय एम नॉट टेकिंग नेम, आय डोंट वॉन्ट टू प्रमोट एनी क्लासीस, whether it is space, stellar, anything, there are so many classes. पण त्याचो अर्थ कितें, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणून आमचे भुरगे ते क्लासीस घेतात. आनी क्लासीस घेता म्हणून आज कितलेशे भुरगे भायर वतात. कितलेशे भुरगे आमच्या IITन जाल्ले आसात, कितलेशे भुरगे एम्सान आसात, कितलेशे भुरगे PGI चंदीगडान आसात. ही कितली बरी गोष्ट गोंयच्या खातीर. आनी हे भुरगे फाल्यां इतले बरे शिकतकीर गोंयाचेर कांयच लायबिलिटी ना. तशेंच एट द सेम स्टायल आमी प्रत्येक भुरग्याक आमच्या तालुक्याच्या स्पोर्ट्सान तशेंच प्रमोट करपाक, खास करून आमच्या बिचोलच्यान. बिचोले जर स्पोर्ट्स कल्चर क्लियर करता जाल्यार सगळ्यांत बरी आतां सद्या ऑपॉर्च्युनिटी आसा तो GCA ग्रावंड आसा. म्हावळिंग्या जो पडटा मयान पूण म्हज्या बॉर्डरीन म्हावळिंग्या GCAची जागा आसा. हाल्लीच 22 जुलयाक हांव म्हजो कलीग मयाचो आमदार प्रेमेन शेट, GCAचो सेक्रेटरी रोहन देसाय, आमचो एक्स स्पीकर आनी आमचो एक्स MLA बिचोलचो राजेश पाटणेकार, आर्किटेक्ट जोशी, आमी सगळ्यांनी सायड इन्स्पेक्शन केले. आनी जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेन्ना ते आर्किटेक्ट जोशीचे क्लियर कट आशिल्ले, ह्याच्या इतली बरी जागा हो ग्रावंड करपाक ना. कित्याक आनी ही जागा असली GCAची स्वता आसा. आनी अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन वॉट आय गॉट, GCA BCI फंडिंग केन्ना करतली जेन्ना GCAची स्वता जागा आसतली. वेरएज धारगळची जागा आसा ती तेंची लिजार आसात. आनी धारगळची जागा जर ती एक लेवलार हाडटलेच जाल्यार एक 30 ते 40 कोटी जातले. ऑलरेडी म्हजे कलीग प्रेमेन शेटीन सांगलेले आसा. दुसरे म्हणटात ते बिचोलेन एक बायपास रस्तो सुरू जाता. सो त्यामुळे हो ग्रावंड जावन बिचोलेन कंजेशन ऑफ ट्राफीक जावपाचो विशयच येना. तिसरो एक तांकां डावट आसा कितें की खंयचो एक बरो स्टेडियम आयलो की एक 5 स्टार हॉटेल देगेक जाय. हांव तुमकां सांगूंक शकता ह्या हावजान की एक प्रायवेट बिल्डर आमच्या मेणकुऱ्या धुमाशात थिंगा एक 5 स्टार हॉटेल येता. सो हे जे हॉटेल आसतले ते ह्या ग्रावंडा पासून जस्ट 15
15 मिनिट ड्रायवाचेर आसतले 10 किलोमिटराचेर आसतले सो जेन्ना एकदा एक बरो हे येयलो स्ट्रक्चर येयलो काय सगळे फॅसिलिटी ऑटोमॅटीक येतले बिसायड दीस एक स्विमींग पुलाची गरज आसा आमच्या IDC आसा बिचोलेन ही IDC बिचोलेन आसा म्हणून बिचोलकारांक आमकां त्रास जाल्ले आसा फायदोय जाल्लो आसा आनी ही जी IDC आसा ही बिचोलेन आमच्या लोकॅलिटी भोवती आसा हांव रिक्वेस्ट करता IDCकूय रिक्वेस्ट करता IDC चेअरमॅन बसलेलो आसा आमचो स्पीकर सर की तांच्यांनी जी ती ओपन जागा जी आसा जी डेव्हलप करूंक ना ती आमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओव्हर करची आनी ती जागा आमी ती डेव्हलप करून एक बरें स्विमींग पूल करूं शकता वॉकिंग ट्रॅक अदरवायज जाल्यार ती जागा आयडियल आसा ती जागा सो कित्याक ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या सायटीक आमची घरां आसा पीपल हॅव बीन सफरींग बिकॉज ऑफ दॅस हांव तुमकां सांगलेलें आसा चेअरमॅन त्यांच्या खातीर आमचे जे घरां आसात IDCच्या जागेर तांचे ते येल्लो कलर मारलेलो आसा तांकां आज घरूय बांदूंक मेळना तुका बिचोलेन जर हो स्ट्रक्चर करीत आणि आमच्याकडे एक शिवाजी मैदान आसा ह्या मैदानार एका टायमाक सगळ्यात बरे फुटबॉल गेमी खेळटाले आमच्याकडे असे बरे बरे फुटबॉल प्लेयर असले जयंत धोंड म्हणतात तसो पीटर फर्नांडीस हे असले आता कितले खेळपी असतात पण तांकां काय ना त्या ग्राउंडाची जर स्टेट पळयशी जाल्यार वायट दिसता वेन इट कम्स टू बिचोली स्पोर्ट्साक म्हाका दिसता कांयच ना एकदम दुखता ह्या भुरग्यां म्हाका जेन्ना हांव हे नव्या भुरग्यां कडेन उलयता रणजीक बी खेळटा तेन्ना म्हाका वायट दिसता कितें करता आमी आज बिचोले असल्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सरकाराक मायनिंग जेन्ना चालू असली इतली रॉयलिटी दिला सरकाराक कितलोसोच बेनिफीट करून दिला बिचोले कितें मेळ्ळा आमच्या सो त्या खातीर म्हजो स्ट्रॉंग रिक्वेस्ट आसा बिचोलेन स्पोर्ट्स कल्चर हो येवपाक जाय बरे भुरगे येवपाचे दुसरो एक विषय आसा जे रेफ्रीज आसात हे रेफ्रीज जे आसात ते गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अंडर आसात आमच्या बिचोलेन आता तालुक्यान म्हणजे म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13 रेफ्रीज आसा आनी तालुक्यान अरावंड 33 आसा आनी हे रेफ्रींग कितले मेळटा जे जेन्ना ते मॅच एक तर तांकां मॅच मेळपाक जाय आनी मॅच मेळटूच एक थोडो अमावंट मेळटा सो त्यामुळे कितें जाता तांकां फ्रस्ट्रेशन येता तांकां तांचो मोरल बूस्ट जायना आनी जर तांचो मोरल बूस्ट जातलो जाल्यार हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तांकां लायक एप्रेंटिसशीप स्कीम ना कितें तरी स्टायफन सुरू करपाक जाय ज्यामुळे ते स्वता मेंटेन जावपाक जाय आनी दुसऱ्या भुरग्यांक जॉयन जावपाक जाय आमच्या कडेन एक आतां BPED कॉलेज आसा डॉन बॉस्को भितरल्यान एक 50 भुरगीं भायर वता पण ह्या भायर भुरग्यांक सुद्दां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इतले ना म्हणून दे आर लायक फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ गोवा सो त्या खातीर ह्या भुरग्यांक जशी एप्रेंटिसशीप स्कीम जाली तशी सुरू करपाची आनी ह्या 50 भुरग्यांक खंयच्या शाळेन धाडपाचे आनी शाळेन धाडटूकसुनी कितें करतले हे भुरगे आमच्या त्या शाळेंतल्या भुरग्यांक ट्रेन करतले आनी त्याच्यामुळे थोड्या जे भुरगे आसात तांकां म्हणजे स्पोर्ट्साक ते आनीक तांचे क्लोज तांचे हे जातले म्हणजे स्पोर्ट्स तांकां करीन सारखे दिसतले आज कितें आसा जर खंयचे गोश्टी बदल्यान जर प्रेम क्रिएट करपाक जाय जाल्यार ताच्या खातीर आमकां सरकारान सपोर्ट करूंक जाय म्हाका खबर आसा की मिनिस्टर हे गोश्टी डेफिनेटली कन्सिडर करतलो आनी सगळ्यांक सांगपाचें म्हणजे आमच्या बिचोलेन मास्टर प्लानाचेर एक 24,000 जागा आसा हांव म्हणना तो ग्राउंड आतां बांद पण रिक्वेस्ट करता स्पोर्ट मिनिस्टराक आनी मुख्यमंत्र्याक की ती स्पोर्ट्साक आसा ती एक्वायर करपाची आनी फुडल्या टर्माक एक बरो सुसज्ज बिचोले कसो स्पोर्ट्स ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम GCA ग्राउंड कित्याक अल्टिमेटली GCA ग्राउंड तांचो स्टेक आसतलो त्याच्या खातीर आनी ही गोश्ट केन्ना ना केन्ना करूं जाय आनी ही बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर म्हणना बिचोले तालुक्या खातीर म्हणटा बिचोले मयम आनी सांखळे खातीर आनी हे मिनिस्टर कन्सिडर करतलो दुसरें म्हणजे आर्ट एंड कल्चराचेर उलोवपाक आर्ट एंड कल्चराचेर सगळ्यांक सांगलां तशें आमच्या बिचोलेन बरे बरे आर्टिस्ट दिला अजित कडकडे सारखे जे देशभर फेमस आसात कितलेशेच गायक आसात पण तांकां आज बिचोलेन म्हणून तांकां एक रवींद्र भवन हांव जाणा सांखळेन आसा तालुक्यांत पण एक कला भवन ल्हानशें आज आमची जर स्कुलांत जर गॅदरींग करतलो आमच्या बिचोलच्या शाळांक जाल्यार एक बरो ऑडिटोरियम ना तांकां खंयच्या तरी एक हॉलान करचें पडटा जंय बरी प्रॉपर म्युजीक म्हणजे म्युजीक फॅसिलिटीज ना सो एक बरें एक जर कला भवन जर एक ल्हानशें केलें ताच्या खातीर जागाय जी हांव जाणा जागेचो इश्यू आसा मिनिस्टरान म्हाका रिक्वेस्ट केला माझी थोडी सजेशन आसा हांव पर्सनली मेळून सांगता WRDची जागा आसा जर WRD मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार आमच्यान ती जागा घेवया येता आनी ही फक्त हांव म्हणना जेन्ना बिचोले करता तेन्ना बिचोलेकच न्ही म्हज्या ऑपोजीट आमचो निळकंठ बाब बसलेलो आसा तेची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका तेकोन आसा तांच्या थिवीनय काय ना ते लोक आमच्याकडे येऊ शकतात मयाचे लोक येऊ शकतात हे जर सगळे करीत आणि म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पार दोडामार्ग पर्यंत पावला जाल्यार एक बरें कला भवन चलतले आमचे रवींद्र भवन आसा ती रवींद्र भवनाचेर कमिटीचेर म्हाका दिसता मयाचे आणि बिचोलीचे ते कमिटीचेर 1-2 डायरेक्टर घालपाचे ज्यामुळे ते रवींद्र भवन आमकांय तेचो एक्सेस तितलो बरो
मेळटलो आनी RDAचेर उलोवपाक जर सांगलें जाल्यार RDAचेर आतांच म्हज्या कलिगांनी बाप संकल्प आमोणकारान आनी केदारान तांच्या त्या स्टाफाचे उलयला परत हांव आनी उलयना पण इतलेंच सांगता हे RDAच्या अंडर न्ही खुबशे स्किमी आसा आनी एक स्कीम आसा नॅशनल फॅमिली बेनिफीट स्कीम हातून जी कोण आसा न्ही जो ब्रॅड अर्निंग जो मेंबर आसा तो जर एक्सपायर जालो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 59 जाल्यार ताका एक 20,000 मेळटा ही 100% सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसा सो हे स्किमीचो अवेअरनेस करपाचो कित्याक गोवा गव्हर्मेंटाचेर हाचेर कांय ना 20,000 20 जावं कशें आसा ज्याच्या कडेन पयशे ना न्हू ताका 10,000 कितें 10 रुपया सुद्दां व्हडले आसतल्याक कांय ना सो हे तांचो जर बेनिफीट गावलो हे स्किमीचे अवेअरनेस करपाचो बाकीचे खुबशे स्किमी आसात बट दी स्किम्स न्यू टू बी आर्ट एंड कल्चराचेर आनी एक सांगता एक रायटर असिस्टंट प्रोग्राम आसलो फॉर गोवन रायटर आनी ताच्या अंडर हे आशिल्लो असिस्टन्स आशिल्लो तो बंद जाल्लो आसा 2022च्यान तो सुरू करचो कोण तरी रायटर बरोवनी गोवन रायटर बरोवनी आनी ही कॅन मेक हीज करियर थँक्यू फॉर गिवींग मी अँड आय एम सपोर्टिंग द डिमांड अँड ऑपोजिंग द कट मोशन. Honorable Member Shri Praveen Allegar. Speaker sir, I support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टराक तशेंच CMाक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणूंक सोदता कित्याक आयज तेंच्यांनी बऱ्यान बरें डिसिजन घेतलेलें आहा कितें जे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल जे आमचे गोल्ड मेडलिस्ट आहा तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचें तेंच्यांनी थारायल्लें आसा. तशेंच हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सांगूंक सोदता कित्याक हालींच ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयनो जातलो आमच्या वारकंड ग्रावंडाचे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना आमचे हे आसलें कितें थंयसर आमचे स्टँड जाय आमकां आनी ग्रावंडाक ग्रास आनी लायट्स जाय म्हणून ती मातशी फायल कितें जाल्या ती मातशी पळोवची सर. तशेंच कोरगांव आमचो इंडोर स्टेडियम आनी तसो ग्रावंड चालू आसा काम आनी म्हाका दिसता काम मातशें खूब स्लो आसा तें मातशें स्पीड अप करचें काम आनी आमच्या चिल्ड्रन पार्कूय करचें थंयसर म्हाका दिसता हेजे एक. तशेंच पेडण्यान खूब पयलीं सर तूं विजीट केल्ली आनी त्या टायमार आमी सगळे तुका जीम दाखयल्ले आमचे पेडण्याचे पूण तेजे अपग्रेड आजून कांयच जावंक ना तेका लागून मातशें हे आमचें जाता तितले बेगीन हे करचें कित्याक आमकां खऱ्यांनीच गरज आसा हे जिमाची. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां सर आतां आमचो इंडोर स्टेडियम आहा सावळवाड्या पेडण्यान जाल्यार तो काडला आनी एअरपोर्टाक लिजाक दिला पूण कितले वर्सांक दिला आनी आमकां केन्ना मेळटले कित्याक आमकां सद्या थंयसर पेडण्यान पळोवंक गेले जाल्यार आमकां इंडोर स्टेडियम ना आनी एक हेय ना ग्रावंडूय ना सारको कारण तोय काडला आनी लिजाक दिला हो केन्ना आमकां एवेलेबल करून तुमी दितले तें मातशें आमकां सांगचें आयज. तशेंच म्हजे कलीग आयज उलयल्ले आसा आमचो प्रेमील शेट आनी आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आयज हेंच्यांनी खूब कितें उलयल्लें कित्याक GCA ग्रावंडा बद्दल कित्याक ऑलरेडी आमची स्पोर्ट्स सिटीची ऑलरेडी आमचे इतलीं वर्सां जालीं लोकांची कितलींच वर्सां जालीं ही जागा घेतलेली आहा ना म्हटल्यार 9 lakhs कितें जागा ती टोटल आनी GCA कडेन ऑलरेडी एग्रीमेंट केल्लो आसा ना म्हटल्यार GCAक 1,80,000 जागो दिल्लो आसा. हांव तांकां सांगूंक सोदता तेंच्यांनी पळय मावलिंगे हो तेंच्यांनी व्हरोन थंयसर सर्वे केला पूण तुमी हांगा येवन केन्ना तरी पळयल्या दारगळे कसो आहा तो जागो ते म्हणटा कितें थंयसर खणी आहा कित्याक खणी आतां थंयसर कांयच ना कित्याक आयुश हॉस्पिटल आहलें पळय तेन्ना आयुश हॉस्पिटलान सगळी माती आहली ती काडून थंयसर खणींनी घातल्या आतां ऑलरेडी ती लेवल जाल्ली आसा आनी तुमी सांगतात कितें थंयसर हो पळय तुमी ग्रावंड चिंत्तात पळय तो म्हाका दिसता तुमी पेडणेकारांचेर अन्याय करतले
ताका लागून हांव तुका सर सांगूंक सोदता कितें हेजेर तूं जाता तितलो हे घेवन पळय आतां सांगतात कितें तुमी मावलिंगे आतां तुमी म्हणटात कितें हांगासर 5 स्टार हॉटेल येतले आतां पेडण्यान हॉटेलां तुमचें एक हॉटेल येतलें पेडण्यान खूब हॉटेलां येतलीं तशें ना म्हटल्यार आतां क्लोज बाय आमकां एअरपोर्टूय आहा जेन्ना स्टेडियम आसता ताका सगळी ती सुविधा जाय पडटा आतां एअरपोर्ट लागीं आहा आमकां ट्रेन लागीं आहा पूण हांगासर तुमकां ट्रेन व्हरची पडटली आनी तुमकां सद्या रोडूय येना आमच्या हांगासर रोडूय लिंक रोड ताका टच आहा ताका लागून हेजेर सर जाता तितले तुवें इंट्रस्ट घेवन हो GCAचो ग्रावंड ऑलरेडी तेंच्यांनी पंचायतीकूय फी पे केल्ली आसा जाल्यार तेंच्यांनी बेश्टीच फी पे केले इतलीं वर्सां हेजेर म्हाका दिसता विचार करपाची गरज आसा स्पोर्ट मिनिस्टर आनी हांव CM सारकोय सांगूंक सोदता जे पळय तेंच्यांनी विचार केला वा हांगासरलो आमचो धारगळसून मावलिंगे हो स्टेडियम ते जांक दिवचे न्हू आनी ऑलरेडी हे GCAन आमच्या कडेन स्पोर्ट हेच्या कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आहा आनी तेंच्यांनी लायसनूय फी पे केल्ली आहा जाता तितल्या बेगीन हो ग्रावंड आमचो पेडण्यानूच जावचो आनी तशें हांव एक सांगूंक सोदता सर आमच्या पेडण्या आनी मांद्र्या आमचो एक तालुका आमकां एक आमच्या पेडण्यान म्हणजे आमची कलाकाराची खाण तुमकां खबर आसतली ताका लागून आमकां एक रवींद्र भवन आमच्या पेडण्या तालुक्याक लागून एक रवींद्र भवन जावचो हेज फास्ट Honorable Member Shri Vijay Sardesai. Huh? Brother. Okay. Sorry. Yes. Honorable Member Shri Rudolph Hernandez. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. पयल्या सुवातेर हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक तसोच आमचो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या गांवांत खुबशीं कामां गेल्लेलीं आहा करपाक तशेंच आमचो सांताक्रूजचो ग्रावंड बऱ्यांतलो बरो केलेलो आहा खुबशीं आतां भुरगे आमचे तेजी फॅसिलिटी घेता आनी यंग भुरगे तशेंच व्हडले भुरगे ह्या ग्रावंडार डेली शेवता तसोच हांव मागता की हो ग्रावंड आमच्या लोकांच्या बेनिफिट्साकूच उरचो कित्याक हो ग्रावंड जेन्ना बांदला तेन्ना मामीन त्या टायमार खूब त्रास काडलेले आनी हो ग्रावंडाक म्हाज्या पांयान पासून तेन्ना 2,500 जमीन आमची ओन दिलेली विदावट एक्विजिशन म्हाका कांय नासतना पयलींच NOC दिलेली आनी तेज्या फाटल्यान मागीर आमचे खुबशे गांवचे भाव थोडे माय पाय आमचे मेल्ले आतां ना आमच्या मदीं तेंकाय हांव सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हो ग्रावंड आमच्या सांताक्रूजच्या बेनिफिट्साक उरोंक जावं तशेंच गोंयान स्पिकर सर खुबशे भुरगे आहा जे टॅलंटीड आहा आनी स्पोर्ट्समॅन आनी आमच्या रोगतानूच आहा स्पोर्ट्स ताका लागून आदीं कितें जातालें आदीं MRF गेम आहली तशीच शिवाजी गेम आहली कस्टम आहले पुलीस आहले आतां तें उणें जालां आतां ना ते गेमी ताका लागून मागता गव्हर्मेंटा कडेन गोंयान ऑलमोस्ट 1,000 वयर बऱ्यो कंपनी आहा ज्यो बऱ्यो कोता बारीक न्हू बऱ्यो व्हडल्यो कंपनी 1,000 वयर आहा आनीक इंडस्ट्री आहा तश्योच कंपनीज आहा आनीक चड गरज आहा एक कंपनीक तांकां कंपल्सरी तेणी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करूंक जाय एक कंपनीन वर्साक एकूच पाट एक टुर्नामेंट करपाचो बरो आनी अंडर CSR तेणी भुरग्यांक घेवन गेमी ऑर्गनायज करूंक जाय फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल अश्यो गेमी त्या कंपनी तेंची ओन आसूंक जाय आदीं आसले पळय तश्यो अशें करीत जाल्यार स्पिकर सर ऑलमोस्ट 15,000 वयर भुरगे आमचे कामाक लागतले तशेंच भुरगे आमचे जोडूंक लागतले कित्याक एक भुरगो जर कंपनीन कामाक ना आनी तो जर बरो शेवपी कितें जाता न्हू दुसऱ्या गांवांनी हांवें पळयलां तांकां न्हू शेवपाक इकते वता एका मॅचीक तांकां 5,000 दिता बरो आहा जाल्यार आनीक 3 गेमी जर शेवले जाल्यार तो 15,000 जोडटलो तेज्या उणो जर आहा जाल्यार 10,000 तरी दिसाक तांकां जोडपाक अशी फॅसिलिटी आहा आनी हे जावंक जाय फकत गोंयच्या भुरग्यांक जे गोंयचे तेंकाडे वोटींग कार्ड बासूंक जाय आनी गोंयच्याच भुरग्यांक ह्यो फॅसिलिटी दिवंक जाय आनी हेतून कितें जातलें हेतून कॉम्पिटिशनां जातलीं
कॉम्पिटिशनां जावन हे कंपनीत तुका बरे बरे कोच हाडटले, बरे बरे कोचिंग जातले आनी अशें करून आमच्या गोंयची स्टँडर्ड इंडियेच्या लेवलार पावतली आनी 100% आमचे भुरगे असले एका फीट आहा हे सगळें करपाक. तशेंच म्हाका टायमिंगेचेर उलोवपाचो आहा. हांकां टायमींग कितें हांव खुबशे स्टेटीन हांवें पळयलां, गेमी स्टार्ट जाता सकाळच्या 6:00, सकाळची 6 ती सकाळची 8. मागीर लोक कामाक वयता, मागीर 6:30 गेमी स्टार्ट जाता, 6:30 ती 10 जावं असो टायमींग तांकां गेमीक आसता आनीक भुरगे सदांच बिजी उरता. आनी स्पिकर सर तुका खबर आहा की एक म्हणणें आहा, एन आयडल मायंड इज अ डेवल्स वर्कशॉप. अशें जावं उपकारना. आनी भुरगे कितें आसता, जेन्ना तूं बेकार उरता तेन्ना भुरग्यांच्या मायंडान मागीर थोडे मोटरसायकली चलयता, थोडे मोबायलाचेर आसता आनी कितें आसता हिंगा थिंगा भोंवता आनी माय पायक सुसेग आसना. असले तर गेमी जाले जाल्यार भुरगे इनवॉल्व जातले टुर्नामेंटांनी गेमींनी आनी माय पायक पासून तेंच्या सुसेग आसतलो. तशेंच हांव मागता ह्या गोवोरमेंटान की बरे बरे ग्रावंड आसूंक जाय. एकेच कडेन खुबशे स्टेटीन हांवें पळयलें, एकेच कडेन 5 ग्रावंड आसता फुटबॉल, एक कडेन 5-6 ग्रावंड आसता व्हॉलीबॉल. थिंगा कितें जाता, जेन्ना सगळे एकठांय येता थिंगासर कॉम्पिटिशनां जाता आनी खुबशे भायले लोक येता आनी बरे बरे प्लेयरांक चूज करून तांकां व्हरता. अशें तर फॅसिलिटी आमी दिल्यो गोंयान जाल्यार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक खूब बऱ्याक पडटलें. तशेंच म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें उलोवपाचें आहा. चिंबलान अशेंच आमचे भुरगे खुबशे भुरगे आहा, एसटीचे आहा, ओबीसीचे आहा, जनरल आहा, खूब आहा. हे भुरगे आमचे टॅलंटेड आनी वयता थिंगासर ते जिखता. आनी ह्या भुरग्यांक आतां इतलीं वर्सां जालीं तांकां ग्रावंड ना. ताका लागून ह्या गोवोरमेंटान प्रायोरिटीचेर इंट्रस्ट घालून थिंगासर गोवोरमेंटाक जागो आहा 4 लाख. ह्या जाग्याचेर तेणी फूल फॅसिलिटी दिवच्यो. तांकां स्विमींग पूल जावं क्रिकेट, फुटबॉल अशें तर तांकां तर करीत जाल्यार हे आमचे भुरगे चडांत चड बरे जातले आनी बऱ्याक पडटले. तशेंच एक इंडोर स्टेडियम आमच्या फुटबॉल ग्रावंडाक तेंकोनूच आमच्या टायमार तेन्ना चालू केलेलो आनी आमचें सपोर्ट जावन आसलें. ते हांवें घातलां मिनिस्टराच्या फुड्यान. कित्याक एक दीस जेन्ना ह्या व्हडल्या ग्रावंडाचेर आमी उलयताले सांताक्रुजच्या, तेन्ना मिनिस्टरान म्हाका उडास केलो ते इंडोर स्टेडियमाचेर उलय म्हणून. आनी तो म्हणलो आरे ते विसरलो काय म्हणाल तूं. आनी हेजेर गमता की ताका चड इंट्रस्ट आहा आमच्या भुरग्यांचो आनीक ताका जाय अशे स्पोर्ट्स आमच्या गांवांनी वाडलेले. ताका लागून ताका थँक्यू म्हणटा. आनी हो इंडोर स्टेडियम बांदलेलो आमच्या सिनियर सिटीजनांक तेंचो पास टायम करपाक. तेन्नाय तांकां बसले कितें शेवले, तशेंच कॅन्टीन आसपाय तांकां सगळे फॅसिलिटी तांकां दिवपाक. ताका लागून ती एक म्हाका जाय थिंगासर ह्या गोवोरमेंटान केल्ले. तशें मेर्शेच्या ग्रावंडाक लागून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सीएमाक तसोच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेणी कन्सल्टंट अपॉयंट करून ऑलमोस्ट आमचो ग्रावंड आतां रेडी जावन आतां हेका गेला गव्हर्मेंट एप्रुवलाक. आनी एस्टिमेट उरले फक्त म्हाकाच लागून फाटीं उरले. कित्याक जेन्ना तेणी हो प्लान केलोलो एंट्री धरलेली फाटले वाटेच्यान आनी फाटले वाटेच्यान म्हाका ती एंट्री नाका आसली. कित्याक थिंगासर केन्नाय एंट्री चेडे चेडवां तर गेले ती अनटुवर्ड इन्सिडंट जावंक उपकारना. ताका लागून ती एंट्री हांवें सगल्यो ग्रावंडाच्या फुडल्यातल्यान केल्यो आनी तो डायग्राम चेंज करपाक आमकां एक 2-3 म्हयने एक्स्ट्रा गेले आनी ते आतां सगळे रेडी जावन हो ग्रावंड आतां फुडें गेलोलो आहा. आनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हो जाता इतले बेगी हो टेंडर करून हो ग्रावंड चालू करचो. तशेंच आमचो एक बॅडमिंटन काम ग्रावंड हेका आनी हॉल आमच्या इंदिरानगरान एक जागो आहा, एकूच ओपन प्लेस आहा आनी ह्या जाग्यार ह्या लोकांक थिंगा शेवपाक आनी एक ओपन प्लेस आसलेल्या फाक बऱ्यांतलो बरो एक तांकां बॅडमिंटन जावं तांकां कसलीय गेमी शेवपाक अशें मॅश फेन्सींग घालून तर एक थिंगासर एक करीत जाल्यार हें चड बऱ्याक पडटलें. कित्याक ऑलरेडी हांवें फायल मूव केलेली आहा. आनीक हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ही थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हें फास्ट तेणी करचें आनी थोड्यो वस्तू ज्यो एग्जिस्टींग आहा तांकां बगर NOC हाडपाक तेणी हें मातशें इजी करूंक जाय. कित्याक ऑलरेडी एग्जिस्टींग तर एक बिल्डींग आहा आनी ती तर पोत्ती तर रिकन्स्ट्रक्ट करपाची जाल्यार पोत्ती NOC तशी हाडूंक पडोवप उपकारना. कित्याक हिंगासर मागीर डिले जाता आनी आमची कामां फाटीं वयता. ते एक म्हाका एक सांगपाचें आहा. तशें आमच्या फुटबॉल ग्रावंडाक सांताक्रुजान ताका लायटी आदीं आसल्यो, खांबे आसले लायटीचे. हे खांबे आतां वीक जालेले आहा आनी कोलमेलेले आहा. कितलीं वर्सां ते यूज जावंक ना. ताका लागून हांव मागता की थिंगासर हे खांबे जाता तितले बेगीन घालचे. कित्याक आमच्या लोकांक थिंगासर बऱ्याक पडटले.
आनी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटीन एस्टिमेट काडून आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक धाडलेलो आहा तो तेणी फॉवर्ड करून हो जातले बेगीच्या बेगी ते करून घेवचे. तशेंच म्हाका हेजेर एक उलोवपाचें हांव आमचे रुरल डेव्हलपमेंट आमच्या मिनिस्टरान खुबशे आमचे ओपन प्लेसी तशेंच कम्युनिटी हॉलां म्हाका घेतलेली आहा. एक 2 आमची कम्युनिटी हॉलां घेतलेली आहा. तितूंतले एक ऑलरेडी जालेले आहा, एक NOCक लागून एक उरलेले आहा. ते हांव मागता तेणें ते मातशें जाताले बेगी करचे. तशेंच आमचे ओपन प्लेसीय घेतलेले आहा करपाक, त्योय तेणी करच्यो. आनी हांव ताका चडांत चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो सदांच आमकां कॉपरेटीव आनी असलो मिनिस्टर आमच्या मदें सदांच जावो, कित्याक तोय स्पोर्ट्समॅन, ताकाय खबर आहा भुरग्यांक कितें जाय तें. कित्याक जेन्ना हांव मेचे ग्रावंडार ताका घेवन गेल्लो तेन्ना तेणें ग्रावंडाचो डिफेक्ट काडलो, कित्याक आमच्या ग्रावंडाक किक मारतलो जाल्यार आमचो डिस्टन्स उणो आसलो. तेणें इंट्रस्ट घालून आमी एक रस्तो धरलेलो फाटल्यान वचपाक, तो रस्तो आमी कट करून तो रोड आमी हो ग्रावंड वाडयलेलो आहा. ऑलमोस्ट 4 मीटर हो ग्रावंड वाडून आतां हो ग्रावंड ह्या फुडें बऱ्यांतलो बरो जातलो. आनीक हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनीक थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्री अलेक्स लोरेन. Speaker, sir, I rise to support the demands today. Speaker, sir, in sports, the sports minister, I think, has come on one occasion to our constituency, and he has seen the position. What is the status of the grounds? I want him to. He has promised me one ground for this financial year. I want him to give an assurance that he will do that ground for this financial year. The projects to be taken up are Kurtoring ground, Maina ground. Some of the works there are urgently required. So I want him to give me an assurance that he will take up at least one ground, and he would do it well. It is in the interest of the public. There is no, that grounds munte burgyank jaye, hadpakui jaye, jaun. It is one ground which is in the village, which is the most important ground. Speaker, sir, there are a lot of sportsmen in our constituency. And one of the coach is there, Armand Kulas. I would call upon Armand Kulas. So he has done a lot of work in the field of football. He is linked with a lot of people like coaches, like famous coaches like Banerjee, then your Amal Dattar, then Syed Nemuddin, and big coaches. So I want him to see if we can give him some status or some felicitation, because he is almost 70 years old. And the thing is that he for being such a good, for doing so much of work in the field of football. Speaker, sir, ata amge ek sports woman aha. I mean a girl who has played football, Michelle Castana. She has won gold in one of the tournaments where she is playing. She has already won gold. She's winner she was playing with the team which won the SAF games, women games held at Nepal. Then she has won gold. They have won gold in the championship in Nepal. Tejbair Zaite captain and winners captain pasun kelten team. Played for Gokulam Kerala Sports Club, then Indian League. She has played in Bangalore. They have emerged champions, and she was also the captain. Speaker, sir, she is a graduate of arts, degree in Kepe, plus she has got a Bian Smith College Physical Education Belgaum. Take a government job to do. A qualified person who has played in the field of sports. Till today, she is playing in the field of sports. I would call upon the government to consider her for a government job, because not only she is qualified, but she deserves it as a matter of prestige for the state and football. Ata ulayta asतना ग्रांट्साचे उलयता आसतना आमी सपोर्ट केल्ले ग्रांट्स दिवपाक क्लबाक, आनी तितू एक फामाद टीम आहा तो म्हणटा आपण फामाद म्हण, ताका ग्रांट्स कितू मेळ्ळे हांव नांव घेना, कित्याक नांव गेल्यान इम्पॉर्टन्स जाता. GFDC ताका 2018 37 lakhs मेळ्ळे, पोतून 18 ताका 34 lakhs मेळ्ळे GFDC, 20 23 lakhs मेळ्ळे, in 19 lakhs मेळ्ळे, again 19 50 lakhs मेळ्ळे, again 20 27 लाख मेळ्ळे.
टोटल 1 crore 92 lakhs मेळ्ळे GFDCचे. ते कितू पडटा दिसाकू 707 डेजाचे ह्यो तर कॅल्क्युलेट केल्यार 27,000 पर डे जालें ना. आतां DSYचे मेळ्ळे ते पयशे 2017-18 डेटा ना, 18-19 डेटा ना, 19-20 तेका 3 कोटी मेळ्ळे, 21 तेका 3 कोटी मेळ्ळे, 22-23 3 कोटी मेळ्ळे, टोटल 9 कोटी मेळ्ळे 3 वर्सांक, 9 कोट्यो एक क्लबाक. ते कॅल्क्युलेट केले जाल्यार 1095 डेजाचे जाल्यार 82,000 पर डे एक सिंगल क्लबाक. प्लस टीमींत कॉस्ट काडले जाल्यार इतू पयशे त्या ग्रांट्साचेर. आनी सांगपा म्हणले जाल्यार स्पीकर सर हे तेका ही हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट तें तेका व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन आहा. आनी तें कंडिशन म्हणल्यार तेका गोंयकार आसपा जाय. तो पासून स्टेटस सारको ना, तो पासून गोंयकार नाय तितूले. 75% गोंयकार आसपा जाय. खुंयच्या वर्सा तेका 50% देखून नाय. हे कित्याक हांव कितें म्हणटा, तुमकां वोट जाय न्ही, वोट जाय जाल्यार एक क्लबा दिनाका, आख्खे गोंयचे क्लब आहाय ते वयर सरले, ते बरें मागले, तुका वोट वेस्ट पडले तुमकां. हें कोण ना काय, एक मनशा आनी एक क्लबा बेनिफीट कोण ना काय, कित्याक? आनी रेलिगेट जालोली टीम जिखलो ना, ते दोग जाण भायर सरले, डॅम्पो सालगांवकार भायर सरले म्हणून एक चान्स पडलो, आपणा मागेला वयर वचपाक. आज GFTC गडबडी करता, कोणा घालपाक खंय आपणागे फॅमिली मेंबरां. कितें स्पीकर सर, लोकां दिये वोटूय सुबेज मेळटले. हांव जाणा आमी ऑल पॉलिटिशियन्स आमी वोटां लागून कोत्ताय म्हण, बट इतू मोगा नाकाय, एक मोगा कोण नाकाय, जायते मोगा करे. म्हाका सदां तुका समजलें हांव कितें सांगत तें. सो ही हॅज ऑलरेडी गिवन थम्स अप. हें बंद जावपा जाय स्पीकर सर, कित्याक इतू मोगा तें नाकाय आमकां. गोंयकार आहाय जायते, विजय गोंयकारपण म्हणटा तोय आयकोता, गोंयकारपण म्हणटा तें जायते क्लब आहाय जे बाडे तांकां फुटबॉल शूज आनी हें देखून ना तांकां. तांकां जॅकेट हें हाडपा जर्सी देखून हाडपा पयशे नाय. तांकां दियाय जायतें काम जातालें बरें. आनी ओवरऑल कोत जालें फायल हांव जाणा, हांवें सीएमा सांगिलां हें की एक मनशा लागून कोण नाका कितें कोत तें जाय जाणां कर. देवागे बेसांवय आसतलें, नाजाल्यार कितें जाता तें जाण तूं तें आनी सांगना हांव स्पीकर सर. सो स्पीकर सर, टॉकिंग अबावट आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना कला अकेदेमी सावथ गोवा, कला अकेदेमी तुगेले म्युजीक सेंटर्स आहाय ते तुगे स्टाफ पडे आहा तो खूंय फोटो क्लिक करता आनी दुसरे दिसा धाडटा. तेगे टायमींग देखून सांबाळना. मातशें एक CCTV कॅमेरा घाल, कितें घाल, मातशें तेजेर नदर धर. कित्याक दॅट इज इम्पॉर्टंट. डिसिप्लीन म्हणटी गरजेची, आनी डिसिप्लीन ना जाल्यार कांय जावपाक शकना इन एनी फील्ड. स्पीकर देखो आसोता, स्पीकर देखो नोज वॉट आय एम स्पीकिंग स्पीकर सर. आनी लास्ट म्हणटे कांय रेस करून नासतना एक, कित्याक आमगे आज ऑपोजिशन ना, एकलो आहा म्हणटा तो आपूण आज सारको ऑपोजिशन लिडर म्हणटा आज बाब विजय. सो एकूच वस्त म्हणटे आमगेली कला तें साउथ गोवांत आमकां तुगे कला अकेडेमीचे म्युजीक सेंटर जाय साउथ गोवा. देर आर टीचर्स वीच आर क्वॉलिफायड, देर आर सो मेनी टीचर्स वीच आर क्वॉलिफायड देर, आनी there are so many teachers that are qualified, and the teachers have ते कितें म्हणटाय तें qualification आहा तेका. So we should consider them having in the Kala Academy South Goa. कित्याक टीचर आनी what will people do? तुगे काणकोणची भुरगीं कितको येतले Kala Academy तू? जाय जाणां म्युजीक शिकपा कला आहा. There are so many musicians who have not even learned music, but they play music. तांकां एक फॅसिलिटी मेळटली. हाव दे वील गो फ्रॉम काणकोण टू पेंजीम? इट्स टू फार. सो सावथांत आमगे रविंद्र भवन आहा, जावं खंय बगले आहा, थिंग एक धाकलोसो सेंटर करूं मेळटा जाल्यार म्हाका सुद्दां इज समथींग व्हेरी गूड. आनी लास्ट म्हणटे आय फॉगॉट टू रीड स्टॅटिस्टिक्स ऑफ गोवन तेगे क्लबाचे गोंयकार कितें आहाय ते 2002 2022-23 53%, 21-22 40% गोंयकार, 21-21 50%, 19-20 आतां 29 to 53%, nowhere close to 70%. Speaker sir, हेजेर म्हाका सदां जस्टीस जावपा जाय. And if justice is for everybody, not for mogas, it has to be for everybody, I feel. And I think it is fair and square for me, because I had also supported previously to give grants for this.
I have the right, if I have the right to support, I have the right to oppose also. And I think I've done a good cause by doing it. There will be justice for so many football clubs other than one football club. Thank you, Speaker, sir. Yes, Sri Vijay Sardesai. स्पीकर सर, आज 3 डिमांड आसात आनी हांव म्हजें कट मोशन सपोर्ट करपाक हांव हांगा उबो रावलो. स्पीकर सर, तिनूय डिमांडाचो कॉस्ट टोटल जाता 801 कोटी आनी 31 लाख रुपया. स्पीकर सर, पयलीं हो सरकार म्हणटा आपूण अंत्योदय तत्वाचो म्हणटकर रुरल डेव्हलपमेंट RDA हो डिमांड नंबर 85 हांव पयलीं घेता. स्पीकर सर, तुमी मंत्री आशिल्ले आनी तुमकां खबर आसतलें की फंड एलोकेशन आनी युटिलायझेशन हाजेर तूं कितलो यशस्वी जाता आनी तूं कितलें काम करता हें आपशींच रिफ्लेक्ट जाता. सो चड उलयनासतना हांव थोड्यो मेन स्किमी ज्यो RDAच्यो आहा त्यो स्किमी एनालिस्ट करता, फंड एलोकेटेड दाखयता आनी युटिलायझेशन कितलें जालें तें सांगता. एक स्पीकर सर, नॅशनल फॅमिली बेनिफीट स्कीम म्हणून आहा. म्हळ्यार कितें, प्रायमरी ब्रेड विनर कोण मेल जाल्यार फिमेल जर तो भायर पडलो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 59 जाल्यार ताका 20,000 रुपया ते दितात. म्हळ्यार कोणूय मनीस 18 ते 59 वर्सां जर भायर पडलो आनी तो ब्रेड ओन विनर फॅमिलीचो जाल्यार ताका 20,000 पावता. ही 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम. हांगा एलोकेशन आशिल्लें फक्त 10 लाख रुपयाची. 10 लाख म्हळ्यार इजी सोंपूंक जाय आशिल्लें, पूण पयशे कितले म्हणले 2,30,000. हे 10 लाखूच पयलीं कमी अशें आमकां दिसलें, पूण तातूंतले तुमी मोडटाय 2,30,000. आतां कितले लोक आमीच वळखता आसतले जे भायर पडल्या बिटवीन 18 to 59. स्पीकर सर, दुसरी व्हडली स्कीम आहा नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन म्हणून. हें कितें इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गनायझेशन ऑफ रुरल पुअर. हांगा एलोकेशन स्पीकर सर आशिल्लें 13 कोटी रुपया. युटिलायझेशन कितलें जालें 11 लाख रुपया. 13 कोटी खंय आनी 11 लाख खंय, तुमी चिता. सरकार कसो चलता तो पळया तुमी अंत्योदय तत्वाचो. दुसरी स्कीम आहा स्पीकर सर मनरेगा, महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम. म्हळ्यार 100 दीस गॅरंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट एक फायनान्शियल इयरान 322 रुपया पर डे अनस्किल्ड लेबराक दितात. एलोकेटेड आशिल्ले 12 कोटी रुपया, युटिलायज जाले 8 कोटी 80 लाख रुपया. मागीर आसा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. स्पीकर सर, ही सेंट्रली गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जंय तुजो इन्कम गरीब मनशाक आदार करपा खातीर हे ड्युअल ऑब्जेक्टीव घेवन आसा. एलोकेटेड 2 कोटी रुपया, युटिलायझेशन 0, गड्डो 0. स्पीकर सर, फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर न्यू डोमेस्टीक LPG कनेक्शन टू BPL फॅमिलीज. इलेक्शनाक सांगिल्लें ऑल फॅमिलीज म्हणून, ते मागीर जालें BPL फॅमिलीज. एलोकेशन जालें 41 crores 20 lakh rupees. युटिलायझेशन कितलें फक्त 21 लाख रुपया. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 रुपया दिता असिस्टन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाऊस. 2,619 लोक बेनिफिशरी म्हणून तांकां हें केलें, आयडेंटिफाय केलें. एलोकेशन आशिल्लें 3 कोटी रुपया. युटिलायझेशन कितलें 71 lakhs. स्पीकर सर, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम म्हळ्यार कितें, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप म्हणटा एक सब स्कीम ऑफ नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन. एलोकेशन आशिल्लें 50 लाख रुपया. युटिलायझेशन कितलें 0. स्पीकर सर, शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम, शेड्यूल कास्टाक आदार करपाक एलोकेशन सामकें कमी 5 लाख रुपया आशिल्लें, मोडले कितले फक्त 73,000 रुपीज. स्पीकर सर, शेड्यूल ट्रायब डेव्हलपमेंट स्कीम एलोकेशन आशिल्लें 15 लाख रुपया. तुमी हांसताले कसले 15 लाखान शेड्यूल ट्रायबाक हेल्प करतले काय म्हणून. युटिलायझेशन कितलें 5 लाख रुपया. सेटिंग अप ऑफ स्फूर्ती क्लस्टर, हो स्फूर्ती क्लस्टर म्हणटा तो मुखेलमंत्र्यान बी इतलें उलयलें बजेटान, ताजेर एलोकेशन आशिल्लें 50 लाख रुपया. युटिलायझेशन कितलें 0. सो हें हांव तुमकां फकत एक हो ट्रेलर पिक्चराचो की डिपार्टमेंट कसो चलता आनी फोकस तुमचो खंय आहा तो म्हाका दिसता हाजेर कळटा. स्पीकर सर, आतां हांव येता स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्सार. हातूंत स्पीकर सर एक म्हजो क्वेश्चन येवपाचो आहा फुडें जो लिस्ट जाला, म्हणून तो इशू खेलो इंडियाचो हांव घेना.
कित्याक ऑल्दो हांव एकलोच आहा ओपोजिशनान म्हाका टायम तुमी आज बेल उगी मारूंक मेळना तुमकां जाय पसून हांव रिपिटेटीव जावंक सोदना परतो जो इश्यू येतलो मागीर होच इश्यू डिमांड्साक डिस्कस जालो म्हणून ते परते नाका पूण तो इश्यू हांव घेना स्पीकर सर एक स्कीम आहा कोचिंग स्कीम एंड इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून हे स्किमीचे अंडर डिपार्टमेंट फायनान्शियल असिस्टंट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाक दितात विलेज पंचायतीक दितात टू ऑर्गनायज डायट कोचिंग कॅम्प्स इन 45 डिसिप्लिन्स स्पीकर सर बजेट फॉर सप्लाय एंड मटेरियल वाडला 1 लाखाच्यान 10 लाख आनी 16 लाख अशें जाला पूण सॅलरी जी आहा हे डायट जर तूं दितलो जाल्यार सॅलरी बेटा ABCD सुना ना A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. Oh. देखा दिस इज नॉट नॉर्मल बेटा P for पोटैटो पनीर नहीं होता पालक पनीर होता है